जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकां आमची पुसता दैरां आमकां मरता आमची पुसता धैर्यान आमकां मरता धैर्यान आमकां मरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू नमन करया आमकां समर्पिया मोक्ताचो करया सांगात जेजू जेजू नमन करया आमकां समर्पिया मोक्ताचो करया स्वामी जेजू आमचे मुखार आमकां आपयता जेजून आमकां आपयला ताचो वर्त मोग करूंक ताचे संगत रावंक जेजून आमकां आपयला आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार बरेंपण दिवंक आज जेजू आमकां परत आपयता आमच्या जिवनाची सुटका करच्याक जायते आमकां सुटका जावच्याक जेजून आज आपयला तर आमच्या मदगताच्या जेजूक आमी आर्गां दिवया ताचो उपकार बावडया ताचो मोग करया अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू ओगळाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक पळयात तुमच्या काळजाच्या गुंडाय जावन ताका पळोव न्हू ताचें वर्णन करूंक जाय ताचें वर्णन करात
तुमच्या उतरांनी सांगात सम्यान तूं म्हजे थंय आयिल्लोय त्या खातीर हांव तुका आभारी जावन आसा. तुमकां खंयचे उतरां उपयोग करूंक जाय त्या प्रमाणे उलयात. म्हाका आज ह्या आराधना वेळार चड आनी चड मापान आमी जेजू कडेन उलोवचें. कित्याक जेजू ताच्या उतरांनी ह्या वांजेलांत जाय ते आमचे कडेन उलयला आनी आमी ताचे कडेन कितलें उलयल्या तें गरजेचें जावन आसा. आनी आज ह्या आराधना वेळार आमी ताचे कडेन जायतें उलोवंक आसा. मोगाचें न्हू हो अवकाश आमकां देवान दिल्ल्या खातीर, हो वापरपाचो दीस ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर, आमचे रोजार मायेचे वर्त दीस हो आयचो ऑक्टोबरची 7 तारीख रोजार मायेच्या फेस्ताचो दीस. आनी ह्या रोजार माये वरवीं आमकां कितलेशें बरेंपण लाभलां. आज आमी सर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवारलां, मात न्ही त्या रोजार माये घट्ट धरून आमचें जिवन आमी सुभद्र बलिश्ट केलां आनी बळवंत आनी बळिश्ट धरून आमी जियोंक तो जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या जेजूक आमच्या मदगात आमी येदोळतो येवकार मागला. जेजू आमच्या सांगाता आसतना तो वेळ आयला आमची सुटका जावच्याक म्हूण हांवें सांगलें. देवाचें राज लागीं आयला म्हूण सांगेत. केन्ना देवाची आनी आमची मिलागत जाता, केन्ना देवाचें आनी आमचें मिलान जाता, त्या वेळार देवाचें राज लागीं आयला. कित्याक जाक्केवाचें आनी जेजूचें मिलान जाता आसतना लुकाचो अंजलो 19 अध्याय 1-10 वळीन तुमी पळयलें जाल्यार तांचें मिलान जाता आसतना, ताच्या दिश्टेचें मिलान जाता आसतना थंय सुटका लाभली आनी जेजू म्हणटा देवाचें लाज हांगा आयला, साल्वसांव हांगा आयला आनी आज सुटका हांगा बगल्या. असली सुटका आज ह्या वेळा आमी बगूंक हांगा आयल्या. मोगाचें न्हू तुज्या कुटुंबांत तुका शांती जाय, तुज्या लग्ना जिवनांत तुका मोग जाय, तुज्या लग्ना जिवनांत बऱ्या तरेचें चिंतप जाय, तुझ्या लग्न जीवन सुकाळ सुपळ समाधानाचें जाय तर ह्या वेळा माग बंदाड आसले सगळे सुटोंक, बनपास आसले निकळोन पडोंक. मातने आसा कसलेंय मिसअंडरस्टँडींग आसा, कसलें आमचें थंय उणेपण आसा तें सगळें काण उडोवन जेजू आमकां जायतें बरेंपण दिवंक. आज तुजी कंत हळू करूंक जाय, आज तुजी बेजाराय हळू करूंक जाय. आज जेजू तुजे लागीं येवंक जाय, तुका आपणोवंक जाय, तुका बरें करूंक जाय. तुजे जायते विनवणे आसा, जायते इरादे आसात, हे सगळे इरादे संपूर्ण तरान एक करण हे इराद्यांक जाय जाल्यार बरो फळ मेळोंक जाय. आज माग तर आमी उबे रावया. मोगाचें न्हू देवाची स्तुती करता आसतना देव आमकां सोडीना. देवाची स्तुती करूंक आमकां खुशी, कित्याक देवाचेर वर्तें म्हण आमी आपणयता. हर एक फावटी प्रवाद्यांच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार प्रवादी देवाची स्तुती करताले मात्र न्ही, थोडे फावटी म्हणटाले आमी खंयच्याकी फायद्याचे न्ही, हांव पावो न्ही जाल्यार देव म्हणा लागलो तूं पावो न्हय तरी तुका हांवें विंचलां. आज तुमकां हांगा येवंक ह्या चामलोरेसाच्या पुनशेतांत एक जावन देव सांगता एक जावं जेजू सांगता मागोंक तुमकां रचलें वर्तेपण तुमी आपणावन देवाक आर्गां दिवया. देवाची स्तुती आमच्या वोंटांनी गायता आसतना, देवाक आमी आपुरबाय तरान मोग करता आसतना, देवा चड आनी चड मापान आमी मानवत आसतना जेजू तो आमच्या सांगता आसता. जाल्यार स्तुती गायन ह्या वेळा आमी करूंक आयतीन जावया आनी व्हडा काळजान आनी व्हडा मनान तुमचे ते आसता सकडी बेजाराय कंत हुस्को आटेविटे तुमच्या मतीन जायते इरादे आसा जावंक बरो. तुमचे इरादे जेजू मुखार दवरात. ह्या वेळा जेजू म्हणटा भियोवची गरज ना, हांव आसतना कोणूच भियोवचें नाका. जेजून जायते फावटी सांगलें जावन आसा. सगळ्या पवित्र बायबलांत आमी पळयता भिये नाका हांव आसा आनी तें एक आश्वासन, ती एक बसवणी जेजून आमकां दिल्ली जावन आसा. त्या बसवणेंत आतां एक जावया आनी जेजूचें वर्तें नांव, देवाची वर्ती महिमा आमच्या ओंटांनी आमच्या काळजांत आमी गावया. करतिल्यांत पयलेंचें गीत. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Nawarya wakhnya stuti gauya. Ullasya vandiya taka harsiya. Nawarya wakhnya stuti gauya.
ताका हसिया Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Jesus Christ. 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 नावड्या वाखण्या स्तुती गाऊया उल्लस्या वंदिया ताका हसिया नावड्या वाखण्या स्तुती गाऊया उल्लस्या वंदिया ताका हसिया Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Povitya. 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 नावड्या वाखण्या स्तुती गाऊया वंदिया हसिया ताका हसिया नावड्या वाखण्या स्तुती गाऊया उल्लस्या उल्लस्या वंदिया ताका हसिया नावड्या वाखण्या स्तुती गाऊया उल्लस्या वंदिया ताका हसिया नावड्या वाखण्या स्तुती गाऊया वंदिया वंदिया ताका हसिया ताका हसिया ताका हसिया Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, ताचे नाव आमी वखाणलें ताची स्तुती आमी गायली नाव वखाणचे स्तुती गावचे म्हळ्यार देवाचे वर्ती पदवी आमी वर्णोवची ताची महिमा आमी गावची कित्याक देव आमचे सांगता आसतना हर एक बरेंपण तो आमकां करता आनी ताणें सांगलें आसा हर एका वेळार तुमी म्हजे सांगता आसात जाल्यार सदांच हांव तुमकां सांबाळटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगच्चनो अल्टार जेजूक पळोवन आमी बसया तुमचे दिश्ट ह्या पवित्र परंत सक्रामेंतांत परम पवित्र सक्रामेंत आमचे सांगता आसतना सगळें बरेंपण आमकां जाता आसतना जेजूचो आमकां आशिर्वादाचो शिवर वता आशिर्वादाचो वेळ मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हो तो शारिरीक रितीर ह्या सक्रामेंतांत पयस आसा जाल्यार तुज्या मतींत तुज्या काळजांत देवाची ती मोर ह्या वेळा खंडीत जावन आसा हे आराधन तुमी हांगा जावन वर्ततरान वाखणटात जायतीं जाणां पयस जावन हे आराधन आज पळोवन आसात ऑनलायनीर आनी हर एकल्यांकय हांगा आसल्यांक आनी पयस आसल्यांक देवाचो आशिर्वादाचो वेळ खंयचो म्हण आमकां कळीत ना मगाचे न्हू कित्याक खंयच्या वेळार तस पवित्र आत्मा आमचे वेळ देंवता
खंयच्या वेळार तो पवित्र आत्मा आमकां पडटा, खंयच्या वेळार आमची सुटका जाता तें आमकां कळीत ना. त्या देखून हर एक लागीं आसल्याक पयस आसल्याक देवाचे वर्तें वर्णन करणं, देवाच्या मोगांत जियोंक आतां हें आपणें मेळिल्लें जावन आसा. देवाचो मीठ नासलेलो मोग आमकां लागीं हाडटा. देवाचो मोग कित्याक म्हळ्यार आमकां नाश जावचें न्हय, आमी बऱ्या तरान जाय, बऱ्या तरान उरत जाय, आमचें सल्वसांव जाय, आमचें सोडवण जायचें म्हणून त्यात बापान ताच्या एकल्याच पुता धाडिल्लो तो वर्तो मिस्तेर आज आमी हांगा परगट थाव. आतां आल्तारी जावन तुजी बेसा जाल्ली कूड सम्या तुवें आज आमकां ह्या पवित्र सक्रामेंताद्वारे दिल्याय. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी लागीं सरोंक आमकां तुवें लागीं व्हडलाय. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुज्या कुडींत हांव देवल्या हर रक्ताचो थेंबो आमच्या मेळपणाक, आमच्या पातकाक, आमचे थंय आसल्या आडकळीक, अडचणेक, बांदपासाक, बंदडेक, कसले वायट शक्तीचो प्रभाव आमकां त्रास दिता, कसले जेवसाची विदवळी आमचे थंय आज राज करता, कसले नाका जाल्यार दुश्ट गायांत पितीसपणांत आमी पातयेवन त्या पितीसपणांत आमी आसावन तर हो सक्रामेंताचो जेजू म्हणटा भियेनाका. तस जाल्यार पितीसपणांत तुवें रावची गरज ना. म्हजी सकत तुजे थंय आसतना आनी म्हजो संतोश तुमचे थंय भरपूर जाता आसतना हांव तुमकां जायत्या वर्त्या संतोशाक पायतलो. तुमी दुखांत आसचेनात, समाधानाचें आनी जिवीत दिवचें जिवीत तुमी जियोंक शकतल्यात म्हणटा. आनी तस स्वामी जेजू आज आमच्या मदगांत आसा. ह्या जेजून ताचे ते गायल्ली कूड, बेसन जाल्ले ते मांसां, हामलीक ते रगत त्या कुर्सांत हांव देंवयल्लें तर ते आमच्या खातीर जावन आसा. आमची पातकां तो भोगसूंक शकता. आमचे कसले येणे आसा ते सगळें तो काण उडोवंक शकता. तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचो स्वामी जेजू बळवंत जेजू, आमचो स्वामी जेजू मोवाळायसो जेजू, आमचो स्वामी जेजू धाळसो जेजू, खणवळायसो जेजू. थोडे फावटी आमकां बगलां जावंक पुरो, आमी विसरले आमकां मेळोना, आमी मागले आमकां दिवना. हाका कितें कारण म्हणलें उपरांत आमी पळोवया. पूण आमी विसरले दिन आसतना तो रावना. कित्याक मार्काच्या वांजलांत ताणें दिल्ली बसवणी आमकां जावन आसा. जो कोण म्हज्या नवे खऱ्या भावार्थान आपणाक कितें तें जाय तें विचारता तें हांव दागा दितालो. आनी ताणेंच म्हणलें आसा, तुमी मागच्या दिस तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप जाणा. केन्ना तुज्या आनी तुज्या बापाचो संबंद बरो आसलो तेन्ना, तुज्या आनी तुज्या जेजूचो संबंद एक जाल्लो तेन्ना, आनी तुजो आनी तुज्या सेज समाराचो संबंद एक जाल्लो तेन्ना तुज्या काळजांत नितळाय आसा, तुज्या काळजांत मोळ आसा, तुज्या काळजांत काकूत आसा. आनी त्या वेळार तुवें मागलें खंडीत जावन तो दितालो. कित्याक ती जावन आसात भावार्थाची सतां, ती जावन आसा भावार्थाची कुणां. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आमी संपूर्ण तरान देवा वयर हुंदोन आसचें. कशें एक नेणटे भुरगें आपल्या आवय बापाय वयर हुंदोन आसता की त्याच प्रमाणे आमी संपूर्ण तरान देवा ते हुंदोन आसचें. आनी हाका एक निदर्शन जावन आसा जेजूस. जेजूस आपल्या आवय बापाय वयर हुंदोन आसलो, तांच्या सांगात तो आसलो. देवाचो पूत जाल्यार तो पयस वचोना. 30 वर्सां वारेक आपल्या आवय बापाय सांगता, मरियमाय सांगता आनी जुजे सांगता तो आपल्या जिवन करी लागलो. आनी ह्या 30 वर्सांनी मात न्हय, उपरांतल्या 3 वर्सांनी सयत तो तांकां काल जावन जियेलो. ताचें काळीज इतलें बरेपणाचें आसलें, कितेंय तें आपल्या आवय बापायन सांगलें तो मिरवोन वचोंक ना. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा तुमच्या कुटुंबांत कसली त्रास आसात, तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या भुरगीं सांगलें आयकनात, तुमच्या भुरग्यांक बरें म्हणना, थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत झगडे आसात. ते सगळे कशें जेजू कर त्याच मायेन सांबाळिल्लें गी त्याच प्रमाणे आमकां ते सांबाळच्या खातीर ते सगळे मायेक दियात. जेजू कडेन सांगात, जेजू पळय तुज्या मायेक तूं विधेय जाल्लो
आनी आज आमची भुरगीं आमकां विधेय जावन चलोंक बऱ्या मोगांत तांकां वागोवंक आनी तांणी एकादो वेळा वाट चुकोवन गेली जाल्यार ती वाट थंयच कातर न्हू नीट वाटेक तांकां हाडूंक जाय जाल्यार बरेंपण हांडी म्हण आमी मागया प्रत्येक तरान आमच्या सोम्या लागीं आमी मागता आसतना ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಖ್ಯವು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು, ದೇವರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವವರು. ಅಂಥ ದೇವರೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. हे आमी जायते बटेन गायता आसतना तेच सोम्याचे जनो आमकां दिल्लो तो मोग तसलो मोग कोणूच दिवंक शकना. तसलो मोग आमच्या काळजांत आज आमी भोगूंक शकता तर फकत जेजूच्या वर्त्यापणा देखून भोगूंक शकता. मोगाच्या भाव आनी भयणी, तर आमची काळजां आमची मनां त्या काळजांत आनी मनांत असलो जेजू राज करता तर निजागी आमी भागी. त्या खातीर हांवें सांगलें आशिर्वादाचो वेळ, आशिर्वादाची घडी आमकां लागीं पावल्या. जेजू आमच्या काळजांत राज करचो वेळ आयला. ह्या वेळार त्या जेजू लागीं आमी मागता आसतना जेजू कडेन आमी विचारया, जेजू तुजे बरें आसलो आमकां कोणूच ना, तुज्या तसलो मोग करचो आमकां कोणूच ना. तसलो मोग आमच्या थंय आज फुला सारको आमी तुजे लागीं मागता. सगळे आमी एक घडी भर उबो रावया मोगाच्या न्हू. हें गीत गायता आसतना आमी आमचे काळजां मनां संपदारान सगळें सर्वस्व जेजूक समर्पीत करन कांयच मतींत दवरनासतना बऱ्या काळजान बऱ्या मनान काकुतीच्या मोळाच्या दृश्टेन जेजूक पळयवया. जेजूक पळयता आसतना तो आमकां पळयतालो आनी थंय जाताले दोनां काळजाची मिलान, दोनां दोळ्यांचे मिलान आनी दोनां जिवाचे मिलान. आनी हे मिलान जाता आसतना तस आमी उद्गार काडचो, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಲುಬೆಯಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸು ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. तस जेजू आमकां वर्तेदारान पोसचो, आमकां वर्तेदारान राखचो, आमकां सगळ्या पातकांतले निवारचो आनी आमच्या सगळ्या सदांच रावचो. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत जायते बरेपण हाडचो देव. तस जेजू आमचे सांगता. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ
ನೀನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಖಿ ಸಲಹಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನದ ನಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ನೀವು ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಆ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಂತೆ ಮಾಡ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆನೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಜೀವ ಪಡೆಯಲು, ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯದ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ तुझ्या लगे आम्ही असताना इकडे तुझ्या लगे आम्ही करत असताना वरच्या दरानं स्वामी आमच्या ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ स्वामीच्या वरच्या पण आम्ही आपल्यावर ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. म्हणजे प्राण म्हणत सोम्या जेजू Somian Jesu, तुझ्या तसलो Tudzie Tesilo, आमकां दुसरो ना. Amka Konus तू Nustrona, आमचो सोमी, Tuamso Sumi, तू आमचो गवळी, Tuamso Goli, तू आमचो पोषणदार, Tuamso तू Poshin, आमचो राखणदार, Tuamso Rakundar, तू आमचो वैस, Tuamso David तू Voice, आमकां सदांच राखताय, Tuamka Sadans Raktai, सदांच बसताय, Sadans Postai, आमचे जतन करताय, Amchi Zatan Kartai, जिवीत आमकां दिताय, Jivitam Kanditai, नव्यान वर्त्या जिविताक आमकां पायताय, नव्यान वर्त्या जिविताक आमकां पावयताय. सोम्या जेजू Somian Jesu, हे आमचे काळीज, हे आमचे काळीज, हे आमचे मन, हे आमचे मोनो, हे आमचे पिडा, हे आमची पिडा, हे आमचे कोड, हे आमची कुडू, हे आमचे कुटमा, हे आमची कुटुंबा, अपुरबाय तरान अपूर्बायेच्या वर्त्या मोगान वरत्या मोगान आमकां राखणी सांबाळ, आमकां राखणी तूं तुझ्या सांबाळ. मोगाची आमकां कर, तुझ्या मोगाची तूं तुझ्या आमकां कर. समाधानाची आमकां कर, तुझ्या समाधानाची तुझ्या आमकां कर. बावडताची भुरगीं आमकां कर. तुझ्या बाबार्थाची भुरगीं आमकां कर. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आम्ही जायते पटीन सांगचे आयकलां, देव म्हजें मागणें आयकना. जायते जाण येतात आनी म्हणटात, फादर आमी इतलें मागलें, देव आमचें मागणें आयकना, कित्याक आमकां तो कित्याक दिना? तुमचे वयर कांय राग आहा कित्याक? देवा कांय राग आय ना. आमचे वयर देवा केदांच राग ना. आमचो जेजू आमकां राग करन बसना.
आमचे वयर तो रागार जावचे गणितांच आमी पळयना देवाचें मंदिर कश्ट करता आसतना मात्र तो उपराटलो कित्याक थंय तो उपराटलो कित्याक देवाच्या भुरग्यांक थंय मागणें करूंक जागो नातलो त्या खातीर आनी ह्या वेळा तो ते व्यापार स्थळ नितळ करून मागण्याचे तळकर दिता आज आमच्या काळजांनी तो राज करता आसतना आमी जायते बडेन मागले आमकां मेळना म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार तें सारकें न्हय आमकां दिता पूण म्हाका आनी तुमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे तो दिवचो ना आमी विचारिल्ल्या प्रमाणे तो दिवचो ना ताच्या बदलाक ताका कशें जाय आमकां तें कशें बरें जाता त्या प्रमाणे तो दितालो शिवाय हांवें विचारिल्ल्या बरें तो दिवचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी पळयलें जाल्यार एका रितीर आमकां थोडे बटेन दिवचें वेळ जाता थोडे बटेन मेळना आमी मागलें आमकां दिना हाका आमी म्हणटा देव थोडो वेळ काणकोन आसा देव थोडो वेळ काणकोन आसा आनी आमी तें मागलें आमकां मेळच्या खातीर वाट तयार करना आसा म्हूण आमी सांगीत इज प्रिपेरिंग a route or a way ahead of us म्हणटा आमी ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ म्हणटाव आणि आमच्या खातीर हो एक वाट तो तयार करना आसा खंयच्या रितीर तो तयार करना आसा देव ह्या परी मनशाक तयार करता आमच्यात रितीर मंदिराक येवन कावन्सिलिंगांत एकली आवय म्हणा लागली फादर म्हज्या दुवेक बायला गांवाक वचोंक विजात जायना विजा जाली जाल्यार एक नाल्यार एक आडखळ येता आनी कितें म्हूण कळीत ना आमच्या जिवनांत देव बरें करिना फादर ह्या वेळार हांवें म्हळें मागया आमी खंडीत जावन आमी मागता आनी तें मागणें देव आयकतालोच आनी देव आमकां दितालोच म्हणली एक पातयेणी म्हजे थंय आनी ती पातयेणी हर एक घडये नीज जाल्या आनी देवान केन्नाच ना म्हणो ना आनी अशें आसता हांवें तिका सांगलें माग आनी देव दितालो आनी अशें म्हणटाना ती म्हणा लागली फादर हांव मागता पूण देव दिता गी नागी दिता गी नागी म्हूण सांगनाका दिता म्हूण सांगून माग म्हूण सांगलें फाटले दिसान ती आयली आनी म्हणा लागली फादर विजा मेळनातली बरें जालें फादर म्हणा लागली कित्याक कोरोनांत कितले कश्ट ते आसले कोरोना वेळार तें थंय आनी हांव हांगा आसलें जाल्यार म्हाका कितली कन जातली पळया फादर देवान हें करता आसतना म्हाका कळीच जावना थोडे फावटी देवा वयर रागार जाली देवाक हांवें थोडे फावटी सवाल केलें कित्याक हांवें विचारलें तूं दिनाय म्हण आनी आतां म्हाका कळीच जालें देव वाट तयार करता आतां तें भुरगें गेलां आनी ती म्हणा लागली आतां तें भुरगें गेलां फादर खंडीत जावन बरेंतलें बरें काम ताका मेळ्ळां आनी तें बऱ्या तरान आसा म्हाका वर्ते कुशी आनी देवान तशें करता आसतना म्हाका कळीच जावना वय थोडे फावटी देवाचो वांटो आमकां कळीच जायना म्हाकाचें न्हू ते वांटो कळीत नासतना आमी सडपडटा थोडे फावटी रागार जाता आज आमी पळयलें जाल्यार मोरी माय पयलें तिका देवाचो संदेश येता आसतना तो एक देवा पुताची आवय जाताली म्हणटा आसतना तिका कळीच जावना हें कशें जावचें म्हूण पयले सुवातेर तिणें हें कितें म्हणूच तिका समजलें ना तूं एक देवपुताची आवय जाताली आनी उपरांत हें कशें जावचें म्हूण तिका समजलें ना हें कितें जाता आनी कशें जावचें म्हूण तिका समजलें ना त्या वेळार ती घबरली आनी तिका कितें करचें म्हूण कळीत जावना आनी अशें आसता देवा सतत बडवो मोरयेक कळीत करता हें सगळें जातालें देवा मारिपात देवाचो पवित्र आत्मा तुज्या वयर येतालो आनी तो त्याच तुज्या गर्भांत त्या पुताचे वतबी घालतालो आनी त्या द्वारे तूं एक आवय जातली आनी देवा पुताची आवय तूं जातली सगळ्या संवसाराच्या सोडवणेक तो कारण जातालो मात्र न्हय सगळो सर्ग आनी संवसार तुज्या आधीन येतालो आनी असलें बरें म्हण मोरये माय दिता आसतना मोरी माय घाबरलेली आसली आतां तिका कळीत जालें हें कोण कितें करता आनी आपलो देव करता म्हणटा आसतना ती म्हणा लागली
आपले सोम्याची साखर ताच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हज्या भावनाने बेडे राव जायते बडे आमी कश्टताव वळवळटाव पिडेंत कश्टताव ह्या वेळार आमकां कश्ट मारतात कसे आमी देवाचे ही मांडावळ मांडून घेवची कसे देवाची योजना आमच्या जिवनांत घेवची देवाक एक योजना तो मांडून हाडटा देव आमकां सोडीना ताच्या इच्छे प्रमाणे आमकां तो दवरता हे आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्या भावनाने बेडीनो मोरी माय संपूर्ण तरान आपणाक देवा मुखार काल करता आणि देवा पुताची आवय जावंक आपली परवानगी दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी मागता आसतना थोडे फावटी मागता काल टायमिंगा खातीर मात थोडे फावटी आमी मागता म्हाका गज पडटना मात जायते जाणांक हांवें सांगचें आसा गज पडटना मात्र मागचें न्हय हर एका वेळा आमी मागत जाय ताका आमी म्हणटा आमचे मागणे अखंड पावडटान बरोवंक जाय अखंड पावडटान आमचे मागणे ना तर आमकां आमी मागलें मेळना थोडे फावटी आमी मागलें मेळनातल्यार आमी जोरान तापडूंक जाय तुमकां एक दृश्टांत हांव दितां जायते वर्सां पयलें बेळगामच्या चिक्कोडी म्हणल्या कडेन इस्कालांत हांव आसलो आनी थंय क्रिस्तांव वर्सां बारीक उणी 40 किलोमीटर त्या एरियांत आसली फकत एक 10 कुटुंबां आनी ती थोडी दुसऱ्या धर्मांत आमच्या ह्या बावडटाक येवन ती पातयेवन आसली त्या देखून तांकां खरो बावडट तांचे थंय रुता जावंक वेळ लागतालो अशें आसता मोगाचें न्हू थंय जायते कश्ट आसले जायते दुबळीकाय आसली आनी असल्या परिस्थितींत हांव थंय आसतना एक फावटी संजेर म्हाका एक टेलिफोन कॉल आयलो आनी म्हणा लागले फादर तुमी ये जाय असल्या एका जाग्याक तो जागो बारीक भितरली वाट आनी हांगाच्या बरी पावस न्हय थंय ल्हान एक वळा बरी आसतात पावस आयलो तर गडये भितर उदक भरता तुमकां तें कशें आसता आनी ती माती इतली चिकट जाता की त्या मातयेंत खंयचेय 2 रोदांची वाहनां व्हरोंक जायनात कित्याक ती अंटता आनी व्हरोंक जायनात अशें आसता पावस येवचो सन्निवेश आसलो जाल्यार ताणें सांगलें आसा पिडेस्त आसा आमच्या घरा ताका एक संतोषकाव लावच्या तुमी येत जाय सांजेचो वेळ जाल्यार हांव भायर सरलो भायसान जायते पयस चलोन आमी गेले हांव आनी अशें भितरल्या वाटेंत वता आसतना म्हजें मोटर बायक रावयलें आनी भितरल्या वाटेन आमी चलोन वता आसतना तांच्या घरा पावच्या पयलींच पावस येवंक सुरू जालो आनी तांच्या घरा वचून संतोषकाव लायलें ताचे खातीर मागलें आनी अशें मागतना सांजेची 7 वरां जालीं आतां फाटीं वचूं जाय आनी तो मनीस म्हणा लागलो हांव येता तुमकां पावंक हांवें म्हळ्यार तुवें येवची गरज ना कित्याक तूं आयलो जाल्यार परतून तुका फाटीं वचोंक कश्ट आसतलें आनी हांव चलोन येता आसतना म्हाका न्हू मुखार पावसाचो व्हळो देंवन आसा आनी ह्या वेळार हांवें चिंतलें कशें हांव हें उतरणी करूं तें उतरणी करूंक बारीक कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार तें आसलें माती सकडी रायचूर चिक्कोडी एरियांत चड जावन पावस आयलो जाल्यार सकडी वळोन वता आनी अशें आसता जायते वळो भरलो आनी हांवें चिंतलें ह्या वेळार कितें करचें उतरलो वेळ खाळोक जालो एका कुशीन सिरधरचो पावस आनी एका कुशीन हांव पळयता गडगडो सगळ्याने आसली एक सत्री ही काणो न्हू हांव येतलो चड वारें मारतलें पावस सगळो पडलो सगळो लोक भिजलो आनी ह्या वेळार मुखार वचोंक न्हय फाटीं वचोंक जायतो वाटो मुखार आयला आनी अशें आसता कितें करचें कोणूच दिसना ह्या वेळार हांवें चिंतलें कितें करीत आतां आनी हांव पळय लागलो अशें दिसीन ह्या वेळार त्या जगलण्याच्या उजवाडाक म्हाका एक कुरीस दिसलो ल्हानसो कुरीस थंय ल्हान कोपेलां आसतात तेणें दुसऱ्या पांगडाची कोपेलां थंय आसतात आनी अशें आसता हांवें चिंतलें त्या कोपेला कुशीन या आनी हांवें म्हजी मेटां काडलीं समकलो सदां 8 वरां लागीं जाल्लीं आनी ह्या वेळार थंय हांव पावता आसतना जायतो भिजलो आनी हांव पळयलें कोपेलान कांयच एक जाग मागना ते कोपेलां फकत आयताराक मात्र उपयोग करतात उरिल्ल्या दिसांनी थंय ओपान दवरिनात आनी अशें आसता पळयलें एक रावंड गेलो खंय म्हणी
एक बागेल म्हणे काढूंक जाता की जनेलाच्या बागेल काडूंक जाता की पळयलें कांयच ना. अशें आसतना खंय रावचें कितें करचें म्हूण वाट सोदूंक पडलो आनी असो एक ल्हान गुडसूल दिसलें म्हाका आनी त्या गुडसुला लागीं म्हणे या म्हणून वेता आसतना दार पळयलें भायल्यान धांवन कीळ घालूं ना तर भितर कोण म्हणे आसा जाय म्हूण हांवें चिंतलें आनी अशें हांवें टोके मारले. जायते टोके मारतना कोणूच येवना. ह्या वेळार हांवें वर्त्या तरान एका कावजेणी म्हणल्यार बरी देवा कडेन मागलें देवा कितें जातालें कशें मुखार वयचें. परत हांवें त्यार टोके मारले कांयच खबर ना. म्हाका कळीत जालें कोण म्हणे आसतलोच भितर कित्याक भायर जावन कीळ घालूं ना भितर जावन कीळ घाल्या. आनी अशें आसता हांवें म्हजे दोनी हात धरले 2 पटी मारले त्या दाराक आनी उबे रावन आसतना भितरल्यान एक ल्हान दिवो पेटसो दिसलो. भितरल्यान ल्हान दिवो पेटसो दिसलो आनी इल्ल्या वेळांत येवन ताणें कीळ काडचे अनुभव जालो. पळयता मगाचें न्हू दार उक्तें जालें आनी म्हज्या ह्या जागाचो लोप पळोवन तो मनीस पांयां पडलो आनी म्हणा लागलो म्हाका कान सारके आयकनातले तुमी जायते पटी बडयलें गी म्हूण विचार लागलो. हांवें म्हळें हांवें टोके मारले पूण आख्खे कांय जायनातल्या वेळार हांवें तुका डिस्टर्ब केलें म्हाका दुसरो उपाय नातलो म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो कांय व्हड न्हय कित्याक म्हजे कान आयकनातले देखून तुमी टोके मारले म्हाका आयकोना तुमी जोरान मारनातले तर खंडीत जावन म्हाका आयकत येनातलें. ह्या पावसांत हांव न्हिदोन पडतो आसलो आनी ताणें म्हाका भितर आपयलें पळयलें सगळें वस्तूर थंड जाल्लें. ह्या वेळार ताणें एक तुवलो दिलो आनी तो म्हणा लागलो म्हजे कडेन कांयच चड ना थोडी ऊन कॉपी करून हांव दिता तुमकां म्हणा लागलो. आनी हांव म्हळें जायत त्या राती थंयत पाशार करन पावस गेल्ले उपरांत दुसऱ्या दिसा सकाळीं हांव पाटी गेल्लो जावन आसा आनी त्या वेळा म्हज्या मोतेंत गेल्लें चिंतनाय एका वेळा हांव टोके मारनंत रावलो तर खंडीत जावन म्हाका दार उगडते नातलें. त्या मनशाक आयकोवची सकत उणी आसली तो खंडीत जावन ताका आयकत येनातलें. खेतना हांवें धैर्य घेतलें दोनी म्हजे हात सांगात हाडले आनी टपा टपा म्हण मारता आसतना ताका व्हड आवाज जाल्ल्या देखून ताका आयकलें आनी दार ताणें उक्तें केलें. त्या देखून हांव रात फाल्यां करूंक ताच्या त्या ल्हानशा गुडसुलांत रिगुल्लो जावन आसा. म्हज्या भावनांनी भयणीनो हांव जायते फावटी आमी चिंता आमी मागिल्लें मेळनातल्या जाणा आमी दुसरी वाट धरता. बिलकुल आमी दुसरी वाट धरूंक वचना कित्याक भावार्थांत आमी मागले देव आमकां दितास. देव आमकां दिनासतना खंडीत रावना कित्याक ताणें बसयल्लें जावन आसा. मार्काच्या वाजाला 11 अध्याय 20 आनी 2 वळीर तुमी जें कितें विचारतात तें भावार्थांत तुमी विचारतात तर हांव तें तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार थोडे फावटी आमकां देव दिवचे अमानत करून दवरता. आमकां दिवचे थोडे फावटी अमानत करून दवरता कित्याक म्हळ्यार चड बरें दिवच्या खातीर. जायते जाणांक काम मेळनातल्या जाणा आनी एक भयणी येवन म्हणा लागली म्हज्या दुवेक कामांत बारीक कश्ट आहात ते कामान सारको भाग ना फादर. आनी ह्या वेळार तेजें काम गेलें आनी काम गेल्लें जाल्यार धांवन आयली आमच्या दैविकाच्या रेतीर म्हणा लागली फादर म्हजे भुरग्याचें काम गेलें म्हज्या भुरग्याक कितें करता म्हण कळीत ना फादर आतां कितें जाता की कितें जाता की म्हणा लाग. म्हज्या भावनांनी भयणीन हांवें म्हणलें तिका मिस्टेक मागणें ती करताली जायती ती मागताली आनी ती म्हणा लागली फादर पयलें हांव म्हजी जिणी तितली बरी नासली फादर देवा वयर म्हाका तितलो भावडटा आसलो आतां देव सांगातच हांवें आसचें देव खंडीत जावन दिता म्हण म्हाका कळीत आसा. आनी ती म्हणा लागली म्हजे कडेन ते कश्ट येता आसतना देवाक समर्पीत करता आसतना देवच ते कश्ट काण घेता म्हण म्हाका बघता. राखली आनी मागताली. ती म्हणा लागली देवाची खुशी जावन. पयल्या केन्नाच तिणें म्हणलें ना म्हज्या भुरग्याक काम मेळना म्हाका तें जायचें म्हाका हें जायचें म्हज्या भुरग्याक बऱ्यांतलें बरें मेळचें म्हाका फादर म्हणटाली. ह्या फावटी ती म्हणा लागली बावडटांत चिक्कें अखंड रितीर गुंडायन गेल्ली. ती म्हणा लागली देवाची खुशी जावं दी. काम दिवचें काम हेचें उगडोन घेवचें हें सगळें हांव देवाक दितां हांव केन्चेंच म्हज्या हातान घेना म्हणा लागली. मेजून 3 म्हयन्यांनी मोगाचें न्हू
रेतेर जावन सकयल हांव येता ती म्हाका म्हणा लागली फादर देवाक आर्गां म्हज्या भुरग्याक दुबयंत भुवा पुरबायचे सगळे हारबार ताणें पळोवन जेत असलें बरें काम मेळ्ळां आनी असलें कामांत ताका जायते भागी आसा मात न्ही ताका बरेंपण लाभलां आनी अशें म्हणटना तिचें काळीज आनी तिचें मुखामळ इतलें परजळटलें ती म्हणा लागली म्हज्या जेजूक आनी हांव केन्नाच सोडची ना म्हज्या जेजूक हांव केन्नाच सोडची ना डिले जावंक पुरो मोगाचें न्हू डिनाय करिना देव डिनाय करिना केन्नाच तो दिना म्हणना आमी पळयलें जाल्यार वत्त जेजू त्या बेतानियांत लाजर मरण पावल्या दिसा ताका 33 दिसा वसियत आसलें ना वचोंक ना रावलो 3 दीस उपरांत गेलो आमी चिंतूंक पुरो ह्या जेजू कळीत नासलें गी लाजर सरतना ताका तें आसोंक जावं नासलें गी मोरी मारता म्हणटा तूं आसलो जाल्यार तो मरण पावतो नासलो आनी ह्या वेळार बापाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर जेजू 3 दीस उपरांत थंय पावता 3 दीस उपरांत पावोन तोचो शिला लोटचे सकत ताका आसली शिळा तो लोटिना ताच्या बदलाक म्हणटा ती शिळा कोणा जावन बगलेक सारा आनी ह्या वेळार आमकां कळी जाता मोगाचें न्हू आमचे पात्र कसलो देवान आमकां दिता तर आमचो पात्र कसलो आमी देवा लागीं मागा जाय वत्त्या तरान मागा जाय कित्याक मागा जाय दिवच्या खातीर मात्र न्ही आमी देवा लागीं एक जावं देव आमचे सांगात एक जावं आनी तसलो व्हरतो अनुभव आमचे थंय जावं आनी देवाची पदवी आनी महिमा आमचे थंय परगट जावच्या खातीर आनी ह्या खातीर जेजू पावुल्लो 3 दिसा उपरांत आनी हांगा आमकां कळटा 33 दिसा पावून 33 दिसा ताणें उठयता आसलें लाजराक 3ऱ्या दिसा उपरांत उठायची म्हण कांय गरज नासली जाल्यार तो 3ऱ्या दिसा उपरांत उठयत आसतना आमकां वांजलान सांगता थंय असलें पळोवन जायते जाण देवाक सत्मानूंक लागले देवाचें नांव वाखाणूंक लागले देवाक आर्गां दिवंक लागले देवाक स्तुती करूंक लागले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मोगाचें न्हू देव आमकां दिना म्हणना देव आमकां दिता आमकां दिवचें थोडे पटी थोडे हरकत जावंक पुरो थोडे पटी वेळ जावंक पुरो जाल्यार देव आमकां केन्नाच दिना म्हणना आमचो पाद्र पियो ताका कितेंय मेळचें म्हण तो मागा नासलो ताच्या बदलाक देवाक आर्गां दितालो देवाची वर्णन करतालो देवाची स्तुती करतालो त्याच सक्रामेंत जेजूक वेंगतालो त्याच जेजूक पळोवन तो म्हणटालो सोर पददा बाप सोर पददा व्हरतो रस्तार ह्याच जेजू सांगता ताणें म्हाका आमलीक ताच्या रक्तान भिजयला त्या आमलीक रक्तान म्हजी सगळी कूड आनी म्हजो आत्मो आनी म्हजी जिवीतच ताणें नितळ केला म्हूण तो सांगता म्हज्या भावान आनी भयणीनो वर्त्या तरान आमी मागता आसतना खंडीत जावन थोडो वेळ जावंक पुरो पूण देव दितालोच वेळ जालो म्हूण कोणें कोणें दाखयल्ले वाट वाट्यांनी आमी गेल्या तर आमचे थंय बांदपास पडटालेच त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें आसा सुरवेरेत सुडकेचो वेळ हो सुडकेचो काळ हो जाल्यार बांदपास आमचे थंय आसा तर सगळें निकळोन घालया मोगाचें न्हू आपा लिपा म्हणल्यार बरें आमी भितर लिपोन दवरून बसचें नाका कित्याक थोडे फुडें आमी चिंता हेरां पळयनात हेरां पळयनातल्या कोणाक कळयत ना देव पळयता हर एक देव पळयता मोगाच्या भाव आनी भयणी थोड्यांनी म्हणचें हांवें आयकलां फादर मरचें जाल्यार त्या जेजू सांगतात जिवांत आसचें जाल्यार त्या जेजू सांगतात खंडीत जावन आमी वचोंक आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडूंक आमी सकतले हांव देवाचें वर्तेपण आमी आपणयत आसतना आमकां देव सण सोडिना ताच्या बदलाक आमकां तो लागीं वाडटा कश्ट येवंक पुरो वळवळ येवंक पुरो पिडा येवंक पुरो नानंद तेंत जावंक पुरो कामां मेळनासतना डिले जावंक पुरो कामां मेळनासतना जायते आमानात देवान आमकां दवरलां जावंक पुरो पूण आमकां केन्नाच ना म्हूण तो म्हणना त्या देखून एका दोळा देव दिवचें दिवना वेळ जालें बेगीन जालें हें आमी त्या रिती तर्क करचें न्ही ताच्या बदलाक देवा सांगता सदांच लागीं सरचें जावन आसा मदर तेरेसा आपलें कोवें उबें करता आसतना भुरग्यां खातीर भीक मागता आसतना एकल्यान तिच्या कडव्याक तुकुल्लें जावन आसा ह्या वेळा ती रागार जावना
ताच्या बदलाक ती आपल्या कापडाक पुसून म्हणा लागली, बाबा हें तुवें म्हाका दिलें, म्हज्या भुरग्यांक कितें तरी दी. आनी उपरांत ताचें काळीज कळवडलें, त्या मनशाचें सूख मागे लागलो आनी तिच्या त्या आश्रमाक जायते सेवा तो दिवंक लागलो, जायते दान तो दिवंक लागलो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी वो आपुरबायतरां सोंसणीकाय सांबाळूंक जाय. थोडे फावटी आमची परिक्षा जाता जावं की पुरो, ही परिक्षा जाता आसतना कश्ट येतात, परिक्षा थोडे फावटी टफ आसता. ही परिक्षा टफ जाली जाल्यार आमी पेपर काडून उडोवन जावचें न्हय, प्रयत्न चड करचे. वर्त्या मापान आमी आणखी चड सकत घालची. कशें त्या दाराक हांवें ठोके मारतना ताका आयकोना, पूण तें व्हडा सक्तेन तापडता आसतना, व्हडल्यान तापडता ताका आयकलें की त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत आमी चलवत आसतना, कश्टात आसतना, पिडेन पडटा आसतना, आमकां सगळो वांटो बंद म्हणून बगता आसतना आमी जेजू वयर व्हरत्या पातयेण्याची येवया. खंडीत जावन आमकां ताणें आमानात करून दवरलें तें बरेंपण तो आमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थोडे फावटी आमी मागचे जावन आसा रॉंग थिंग्स, म्हळ्यार दुसऱ्या एक विरुद्ध रितीन आमी मागचे जावन आसा. मोगाचे न्हू, आमी आमच्या भुरग्यांक कितेंय दिवंक शकता. थोडे फावटी आमकां कळीत आसून कळीत नासतना आमी थोडे वस्तू दिता. ह्या देखून आमचे भुरगे वायटा वचून पायतात. आज तांकां पाटी आडी जाय तर कितले कश्ट जाता. आमी जायतीं जाणां येवन म्हणटात, फादर म्हज्या भुरग्याक इल्ली बूज सांगा, म्हज्या भुरग्याक समजया. पळयल्यार कितें, आमी आमचे कडेन आसात म्हूण थोडे वस्तू दिवन आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्या वाटेक लायिल्लें जावन आसा. वय बऱ्याक ते उपयोग करीचे आसले, पूण आमी प्राय पळयचे आसा. मोगाचे न्हू, आमी सन्निवेश पळयचे आसा आनी त्या प्रमाणे कशें करूं जाय त्या प्रमाणेच आमी आसा जबाबदारी घेवंक जाय. खंयचीय एक वस्त आमच्या भुरग्यांक दिली म्हणा आमी जबाबदारी म्हणा ती कितेंय करून म्हण सोडलें जाल्यार थंय अवघड घडटलेंच, थंय नाका जाले सवयो रुता जातलेच आनी आमची भुरगीं आमच्या हाता भायर वतालीं. जायते आमचे भुरगे आमचे जावं पयस गेल्या तर आमचे कडेन आसा म्हणून आमी कितें कितें घेवन कोणा कोणाक दिवन ह्या आमच्या भुरग्यांक आज आमी वायट वाटेक पायला तर आमची जबाबदारी आमी बऱ्या तरान घेवंक ना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जायतें तुजे कडेन आसा ती दान कर, धन कर, कश्ट जाल्यांक पाव, नाका जाल्यार मेतेर जावन, नाका जाल्यार सटीक रितीर ताचो फायदो उठयनाका आनी नाका जाल्यार विबाट करिनाका. त्या देखून आमी म्हणटा प्रेइंग फॉर रॉंग थिंग्स. थोडे आमकां दिता देव दिता आसतना आमकां खंडीत जावन तो पळयता, खंयच्या रितीर हे उपयोग करता. ग्रेस्त काय आमचें थंय बरेंपण तें देवाचें बरें मन जावन आसा आनी असलें बरें मन तो आमकां दिता आसतना ताणें दिल्ले हर एक आमी बऱ्या तरान उपयोग करूंक जाय. पांचवें आमी पळयल्यार सगळें समर्पण दी. आयचो दीस आज ह्या शिकवणे उपरांत संपूर्ण तरान आमी समर्पण दिताले. आमचें तें आसलें बंदड बांदपाच काण उडोवंक जेजूच्या नांवान आमी मागतले. उपरांत त्या सक्तेंत जेजू तूं म्हजे सांगता सदांच राव, म्हाका पाव, म्हाका गूण कर, म्हाका बरें कर, म्हज्या जिवनाक जाय जाल्लें बरेंपण दी म्हणून आमी मागतले. समर्पण दिवचें कळीत ना म्हणून आमच्या तकलेचे केस बुड्डोवचे, ह्या तडपडे आमी देदेस्पर जावन धांवचें, ह्या मतीन चिंतून खरगोवचें. जायते जाणां येतात मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी एंग्जायटी म्हळ्यार मतीन चिंतून कितें जाता काय. तुवें चिंतून करचें कांयच ना मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी मोगाच्या भुरग्यांक. पळया तूं चिंतून कितें एक्स्ट्रा करूंक शकताय? तूं कन काण बेजाराय काण वारी काण कितेंच करूंक शकतलोय ना. तुजें जावन तें जायना तर हर एक ती समर्पण जेजूक तुका कितें करूंक जायना कळीत आसा तें तुजें जावन जायना म्हणून जेजूक दिता आसतना असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आनी तें तुज्या बरेपणा जाल्यार खंडीत जावन तो कर दितालो. समर्पण करणं आमी आमकांच दिवचें. कित्याक वर्त्या तरान किर्तनाकार म्हणटा तुजें समर्पण कर आनी देव तुजे सांगता आसतलो, देव तुका राखतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सोमें जावन आसा मोगाचे न्हू आमी विसारचें पवित्र पुस्तकी पवित्र उतरां मारिपात आसा जाय. तुवें विसारचें आनी मागचें सारकें आसूं दी. पयलें जुवांचें पत्र 5 अध्याय 14 आनी 15 वळ
तुवें मागचें देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तुवें मागचें देवाच्या खुशे प्रमाणे त्या प्रमाणे आसा तर देव तुका तें खंडीत जावन दितालो आनी तुवें मागचें देवाच्या खुशे प्रमाणे आसा म्हणून तुजें तें बावडटान तूं पातयताय तर तुवें मागच्या आदींच तो तुका दितालो. मातयेच्या वांजेलान परत सांगता 6व्या अध्यायांत आमकां तेंचो जेजून तें मागणें शिकयता आसतना तो म्हणटा तुवें मागच्या आदींच तुजो बाप जाणा तुका तें कितें जाय हें सगळें तो जाणा. त्या करून पवित्र पुस्तकी बराबर जावन आमी मागत जाय. हेरांचें वायट जावच्या खातीर आमी मागचें न्हय. हेरांचें वायट करच्या खातीर आमी मागचें न्हय. हेरांनी आमकां कितेंय दूख येयलें तर हेरांनी आमकां कितेंय वायट केलां तर ताका वायट आमी दिवचें न्हय. कित्याक तुमी पळयतात उत्पत्ती ग्रंथांत कायनान आबेलाक जीव मारलें जावन आसा आनी आबेलाचें रगत प्रतिकारा खातीर त्या सर्गाच्या दरवाट्यार रडलें बोब मारतलें जावन आसा. आनी ह्या वेळा देव विचारता तुजो भाव खंय आसा. हो म्हणटा हांव ताचो राखोली गाय. आनी ताच्या कायनाच्या त्या पातकाक जीव मारल्या पातकाक देव ताका शिक्षा दिता. पूण उपरांत त्या कायनाक दुसरें शिक्षा लावंक पण विचारता आसतना देव कितें म्हणटा कायनाक कोणूच शिक्षा लायलो जाल्यार ताका 7 वांट्यांनी 60 शिक्षा फावो जातली. कित्याक देव शिक्षा दिवची जावन आसा. देवान आमी न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी येतात आमच्या लागीं आनी म्हणटात फादर ताणें अशें केलें आनी अशें केलें तर हांवें कशें वगेर रावचें. तुका शिक्षा दिवंक देवान परवानगी दिवना. तसलें अधिकार तुका दिवना. अधिकार आसतो त्याच बापाक मात्र. आनी अशें आसता हेरांचें वायट जावच्याक आमी मागचें न्हय. हेरां थंय आमी मत्सर करचो न्हय. हेरां थंय मत्सरान आमी मागचें न्हय. आमकां एक संवय आसा मोगाचें न्हू जायत्या जाणांक थोडे आमी पळयता आमच्या जिवनांत आमी मत्सरान भरता. हेरांनी बरें जालें आमकां पळोवंक नाका. हेरांनी बरें जातना तांच्या उदार घेतेन तांच्या बरेपणान आमी संतोश पावो जाय उल्हास पावो जाय. कश्ट न्हय. एक आमी आमच्या जिवनांत संवय करून घेवंक जाय. हेरांचें बरेपण आमी मानून घेवचें. हेरांच्या बरेपणांत आमी एक जावचें. असलें बरेपण आमकां तो दिता आसतना खंडीत जावन देव आमकां राखतलो आनी देवाच्या त्या मेटांनी आमकां चलोवंक शिकयतलो. तर मसोर आमचे थंय खाण उडोवंक जाय. तुजो बनपास आज काण उडोवंक व्हरतो वेळ आराधनाचो वेळ जावन आसा मोगाचें न्हू. ह्या वेळार आमी मागया तुज्या आशेन तूं मागतालोय या तुज्या गरजेक तूं मागताय तें आमी पळोवंक जाय. आमकां आनी कितें जाय आनी कितें आपल्याच्या आशेंत आमी मागता की म्हूण आमी पळयत जाय. त्या खातीर मोगाचें न्हू आमी म्हणटा रक्ता मासाच्या वंदवणेक वळख जावन आमी रक्ता मासाच्या वंदवणेंत आमी सॅटिस्फाय जावंक रक्ता मासाच्या वंदवणेची आशा बागोवंक आमी मागता गी. दोळ्याच्या पोस्टलोने खातीर मागता गी. ह्या संवसाराची आपल्याची आशा म्हाका जाय आनी की चड जाय म्हळ्या खातीर मागता गी. ह्या म्हाका गरज आसा की तें आमी पळय जाय. हें जावन आसा बिब्लिकली सावन पवित्र पुस्तकी मारिपात आमच्या गरजां खातीर आमी मागचें जावन आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो परत्या तरान आमी मागया त्याच जेजू लागीं आयच्या दिसा ताणें केलें सगळें बरेंपण आमी मागया. आमची जर तेच सांवां ह्या वेळा जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक तरान ह्या पुनशेताची तें सांवां मोगाचें न्हू जायते आमी मागोवंक जाय. ह्या पुनशेता खातीर ह्या पुनशेतान जावची देवाच्या पा असर या कितल्या खाणा जावन हांगा जावचें बरेंपण आमी मागोवंक जाय. हांवूच बरो जाल्लो एक मनीस ह्या पुनशेता जावन हांव ल्हान आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हज्या पांयाक एक गरज आसली आनी म्हाका आजून उडास आसा. हांव दुसऱ्या क्लासीन आसतना म्हज्या आवयन एक आंगवण केल्ली जावन आसा येस साम लॉरेसा कडेन. म्हज्या पुताची पांयाची गरज केली जाल्यार हांव तें व्हरून ताका तापोवन एक खाणी घालून येताली आनी केदाळे ती म्हाका म्हणटाली साम लॉरेसा कडेन माग आनी ताणें मागिल्लें जेजू दिना म्हणना म्हण ती सांगताली. कशें आज आमी मरियमा कडेन मागता आसतना सांता भक्ता कडेन मागता आसतना ताच्या विणवणेन जेजू आमकां पावता गी. तेच त्या नेण्ट्या मोतीक नेण्ट्या काळजाक म्हज्या आवयन घाल्लें एक चिंतप जावन आसा. आनी ह्या वेळार हांव मागतालो त्या वेळार सांता विशयान चड कांय कळीत नासलें जाल्यार म्हजी आवय ह्या पर्पल गोड्या विशयान म्हाका जायतें सांगताली. म्हज्या मोतीक तें गजलें आनी हर एक पटी म्हजी ती गरज इतले पांय सुजोन तातूंत उदक देंवता आसतना हांव हर एक पटी म्हणटालो सामलो रेसा पळय म्हाका पळय. आनी थोडे पटी इस्काला वचोंक जायनासतना घरांत हांव आसतालो आनी ह्या वेळार ती गरज म्हजी थोड्या वर्सां विस्तारली आनी त्या गरजे देखून
हांव जायते कश्टांतलो इस्काला वचोन सकनातलो ह्या वेळार म्हजी आवय हर एक फावटी म्हाका म्हणटाली माग त्या सांता कडेन आनी खंडीत जावन हांव तुका पेस्ताच्या दिसा थंय आपोवन व्हरताली. खमेण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो 4-5 वर्सां ती आसली आनी 5व्या वर्सा म्हणटा आसतना जायते तसो गाय ल्हान जावन आयिल्लो. पयलें ती दोनी पांयाक आसली उपरांत ती एका पांयाक आयली आनी ल्हान जावन तो गाय ल्हानसो जालो. आनी ह्या वेळार म्हजी आवय म्हणा लागली साम लोरेसान आमचें मागणें आयकलें आनी एका पेस्ताक ती म्हाका हांगा आपोवन हाडून आयली. वयर जावन सकयल म्हणसर दुपदा कट्टे म्हणसर म्हाका सोलोन व्हर गेली आनी परत तेच प्रमाणे हांगा म्हणसर म्हाका आपोवन हाडून आयिल्ली. आनी त्या दीस जावन ती म्हाका म्हणटाली आमच्या साम लोरेसान तुका गूण केल्लो जावन आसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी विचारिल्लें तो दिना म्हणना. जेजूच्या वर्त्या मोगांत ह्या सांता कडेन आमी विचारलें दिना म्हणना. आज आमी प्रत्येक तरान मागोंक जाय. हें पूर्ण शेत संपूर्ण तरान हरयेकल्यांनी त्या पूर्ण शेता वयर बरी बगना तांची उसारंग बऱ्या बगनाद्वारी कशी हरकत आसा ती सगळी काण घालूंक आनी हांगा जाय ती बरी कामां जावं चड आनी चड मापान आनीक जाय ते यात्रीक हांगा येवंक आनी तेच सामलोरेसान कशें म्हाका गूण केलो की तशेंच तुमकां गूण केलें की तशें हर एकल्याचे गूण करच्याक प्रत्येक तरान धरून आसलीं काळजां आज आमी त्या सामलोरेसा मारी पात्या सक्रामेंतांत दवरुया. सक्रामेंतांत जेजू लागीं आमी मागया. ह्या वेळार प्रत्येक तरांनी ह्या पूर्ण शेताक कितेंय त्रास आसात कितेंय तोंदरे आसात कितें अडकळी आसात कितें अडचण आसात जेजू तुजे लागीं हांव मागता. ह्या पूर्ण शेताचे हर एक अडकळीक खाण घाल दारुणाय खाण उडय सम्या कोण सक्कळी दारुणायान हाच्या विरोध काम करना सागी ताची काळजां मोवाळाय सम्या सावलाक पावल केल्लो तूं हर एकल्याचे काळीज जिखलो तो खंडीत जावन आमकां सण सोडिनाय त्याच पावडतान आमी आतां मागता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एक घडी भर आमी उबे रावया. सक्रामेंत कितू पळोवन ह्या वेळा ह्या पूर्ण शेताची सगळी तेच सांवां त्याच्या मुखार घालात. प्रत्येक तरान ह्या पूर्ण शेताक येवची आडकळी एका रितीर खंयच्या रितीर हांगा येवचे तोंदरे हांगा येवचे पानपास खंडीत जावन जेजू सांगता सगळे आमची मागणी एक जाली तर त्या मागण्यांत देव आमकां दितलो. आमी मागचें हें पूर्ण शेत हर एकल्याक आदार जावं दी. ह्या पूर्ण शेताक सलीसांनी येवंक तांकां मेळों दी आनी कसले हरकत आडकळी हांगा येवचे नाकात म्हण आमी मागचें जावन आसा. कित्याक बिब्लिकली सावंड म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकी कशें आसा त्या प्रमाणे मागचें. जेजूनच हरकत जाल्ल्या त्या देवळांत जेरुसलेम देवळांत सगळ्यांक भायर धांवडयलें कोणाक ताणें सोडलें ना. कित्याक दुबळो धाकटो लोक भायर राखो नासलो मागण्या खातीर. आनी आज आमी मागता हांव बापा सोम्या जेजू तुजे लागीं आमी मागता परत हांव सोम्या सगळे हे जाग्यार असले अडकळी अडचण तुज्या त्या सांता लोरेसाचे पूर्ण शेत मायनर बेजिलिका आज तुज्या हातांत दिता हांव सोम्या. तुज्या हातांत दिता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय सोम्या. आमच्या काळजाचे दुख तूं जाणाय सोम्या. आमच्या काळजान कितें चक्कडी लिपोन आसा तें जाणाय सोम्या. हर एकल्याचे भगनां तूं जाणाय. जांग बरो ह्या पुण्यक्षेत्रां येवचो जांग बरो ह्या पुण्यक्षेत्राचे कितेंच कळीत नातलो ह्या पुण्यक्षेत्रा आडकाळ घालचो. हर एकल्याचे काळजां तूं जाणाय मोवळाय तांचे काळजां व्हरत्या तरान सम्या तुज्या लागीं हांव प्रार्थिता. ही तुजे भुरगे ह्या वेळार प्रार्थितात ह्या पुण्यक्षेत्राचे हांगाचे यात्रिकांक बऱ्या तरान येवच्याक हो सगळो सागो तुज्या अधीन कर. तुजो अधिकार हांगा चलोवन सम्या चड आनी चड मापान तुजे पदवी आनी महिमा प्रकट जावं दी. तुज्या पदवी आनी महिमेंत ह्या जाग्यार कसलोच वायट घडनातल्या बरें कोणेच ह्या जाग्याक विरोध हाडिनातल्या बरें तूं राख आनी सांबाळ. तुज्या आमली रगत सगळ्या वाठारांत देवय सम्या. तुज्या आमली रगताचो शिवर जावन सम्या ह्या वेळा आमी मागता. आमी मागले खंयचेय तूं ना म्हणा नाय सम्या. एक आमची विनवणी ह्या विनवणेंत सदांच आमकां तूं राखतलोय आनी सांबाळटलोय. काळजां तरुणायची खटिणायची खटरायची धर्मानपणाची हे सगळी तूं खाण उडय सम्या. तांची काळजां मोळाय तांच्या काळजांनी एक रितीर परिवर्तन जावं दी रुपांतर जावं दी. आनी हे परिवर्तन जाता आसतना तुका चड आनी चड मापान मानवंक तुज्या
कार्यांक तुज्या कामाक तुज्या भक्तीक कसले अडखळ नासा रावंक जाय जाल्यार बरें पडताच्या काळजांनी रमय सम्या आमची काळजां सदांच तुज्या खातीर आमची वंटां तुज्या खातीर आमच्या सगळ्या वंटांनी आमी तुजें नांव घेता सम्या आमच्या वंटांनी आमी तुजें नांव घेता आसतना आमच्या पावलांनी तुजें नांव घेता आसतना आमचे सगळे काळीज आनी कूड आमचे मन आमचे हर एके आसले आटे बिटे ते तुजें करूंक ह्या वेळा आमी काव्यां गीत जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर तुझे नाव म्हज्या ओठाचेर जेजू तुझे नाव म्हज्या पावलाचेर जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदां मोचेर आमी उठता बसताना जेजूचें नांव सदांच आमचें सांगता उठता बसताना तुजें नांव घेता जेवताना तुझे नाव कथा जेवताना तुजें नांव विशेव घेताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू सदां मोचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी म्हज्या वावरांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या सुखा दुखांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या सुख दुखांनी जेजू सदां मोचेर हांव भुरगो आसतना म्हज्या भुरग्यापणार नेणट्यापणार म्हज्या जाणट्यापणार सदांच म्हज्या हर एका जिवनाच्या हंतर तुजें नांव जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणां जेजू तुजें नांव म्हज्या नेणट्यापणार तुझे नाव म्हज्या नेणट्यापणां जेजू तुजें नांव म्हज्या जाणट्यापणार जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्यापणां जेजू सदां मोचेर म्हजी सगळी बगडां तुजी जावन आसा सम्या ह्या वेळा म्हज्या काळजान जावचे ते आटे विटे म्हज्या काळजा भितर जावचे ते धडधडे म्हज्या काळजान आसचे ते पियेचें वातावरण म्हज्या मतीन असली चिंता म्हजे ती बगडां आनी म्हजे ते ओडण्यो म्हजी ती दाळणी सगळी तुका दिता सम्या जेजू तुजें नांव म्हज्या बगडांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या बोगणांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळयांनी जेजू सदां मोचेर हालेलुया 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 जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदां मोचेर जेजू सदां मोचेर जेजू सदां मोचेर माझ्या काळजान असताना माझ्या दाळ्या माझ्या वाट्यार असताना माझ्या वट्टा वट्टापणा माझ्या दांड्यापणा माझ्या नेट्यापणा असताना माझ्या सगळ्या वावरात माझ्या कामात माझ्या कष्टात माझ्या पिढ्यात तुझें नाव सम्या तुझें नाव बलिष्ठ नाव सम्या तुझें नाव ऐकतना सगळे बरे पडतात सम्या जेजू 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 तेच बरे पडा जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचें नांव वर्तें नांव संपूर्ण तरां सुटका जाय जायते जाणां बांदपास कालीच एकलो आयलो म्हणा लागलो म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना फादर म्हज्या मतीन कितें बसयल्या बरें जाता म्हाका कांयच काम करूंक ना म्हाका निराशा हांवें ताका सांगलें बाबा सगळें मतींतलें आसलें जेजूक दी सगळें तुजे मतीचे चढाय जेजूक दी जेजूचें नांव काड हर एक फुडें नांव काड आमच्या तरी मंदिर आयिल्ली डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा आसतना
जायते जण आसलीं एकले म्हणाले आमी कशें मागचें म्हाका मागोवंक कळीत ना. ह्या वेळार जायते जण आसले कडेन हांवें तिका सांगलें बाये वच आनी त्या सक्रामेंताच्या कपेलांत दिंबेर पड आनी जेजू म्हणून माग. जेजू म्हणून कितले बुटी मागोवंक कितले बुटी मागोवंक जाता माग आनी सादारण एक लेख मेळ्ळ्यार म्हाका येवन सांग. आनी ती गेली. 2 परां जेवण जाले उपरांत जावन आयली आनी म्हणा लागली फादर हांव मागलें फादर. म्हज्या मतीन जायतो गोंदळ आसलो फादर. म्हज्या मतीन जायती कंद आसली म्हाका कितें करचें म्हण कळीत ना. 3 दीस जाले हांगा येवन रेतीरेत आसा जाल्यार म्हाका समाधान ना. तुमी सांगतात तुमचे मुखामळ संपूर्ण तरान देवाक समर्पीत करा, तुमचे काळी समर्पीत करा, तुमचे कूड समर्पीत करा, तुमचे सगळे आठवडे समर्पीत करा म्हळ्यार म्हाका जावंकूच ना फादर. हांव जायते कश्ट जाली त्या देखून परत परत तुमकां येवन दसताली. आनी आतां कितें जालें तुमी सांगिल्लें त्या कपेलाक गेली आनी जेजू 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 म्हणून सांगूनच रावली. कितले पोटी म्हण म्हाका कळीत ना. आतां कितले पोटी म्हण हांवें लेख करूं ना फादर पूण म्हज्या मोतीत असली सगळी बेजाराय गेल्या, सगळी बेजाराय गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां थोडे फावटी बघता कितले फावटी मागचें, कितले फावटी विचारचें, कितले फावटी जेजू म्हणचें ताका मीत मीर ना. कित्याक जेजून येस जेजू तुजो मोग करतना ताणें लेख करूं ना. लेख करनासतना तुका दिला, धनवासतना दिला, आज की तुका दिला तर त्यात जेजून तें दिला जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून जेजू म्हण नांव काडूंक आमी केन्नाच फाटी करचें न्हय. हर एक घडये जेजू म्हण नांव काडचें. आमच्या समान प्रायरींत गजाळे कावन्सिलिंगाक वेता आसा एणे वेता आसा जेजू जेजू म्हण काणत एक कोंतार हांव गावन वेता आसा. तेदा म्हणजे आज कितें पवित्र आत्मा येयला. पवित्र आत्मा हर एक फुटी येता म्हणजे पवित्र आत्मा हर एक फुटी ये जाय आमचे थंय ये जाय, आमचे थंय देव जाय. आनी हर एक फुटी म्हणल्या बरी आमी तें जेजू म्हळ्यार नांव काय जाय. जेजू म्हळ्यार नांवाची रूच साका जाय. जेजू म्हळ्यार नांव आमच्या वंटांनी सदां दे जाय. जेजू जेजूचो आमकां जाय जाय. आनी जेजू म्हण आसतना दुसऱ्या सक्तेक थंय वाट आसचें ना. त्या देखून त्या भावाक हांवें सांगलें बाबा वच हर एक कडेन जेजूचें नांव काड. तूं काम करतना जेजूचें नांव काड, तूं न्हातानाय जेजूचें नांव काड, जेवतनाय नांव काड, बसतनाय नांव काड. जेजू म्हण आपय 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 आनी पळया हाचें उतरान सुटनातलें काल. आनी तो म्हणा लागलो फादर म्हाका कितें जाता म्हण ताका सोडूंक नाका, सांगोंक नाका. हांव म्हणटा तुका बरें जावंक जाय पळय, बरें जावंक जाय, कांयच करना तो बरें जावंक जाय. आनी हांवें कितें करचें म्हणा लागलो वच फाटीं वच. जेजू म्हण कितल्या फावटी आपोवंक जाता. लेख करिनाका. आपय केन्ना वरेक तुज्या मोतींतली ती बेजाराय, केन्ना वरेक तुज्या मोतीचो तो बरो, केन्ना वरेक त्या मोतींत आसले कितें तें तुका खंत बेजाराय एकादारची दूख वेच्या म्हणत सर जेजूक आपय. पळया खंडीत जावन वयतालो. आनी उपरांत जेजूक आर्गां दी म्हण सांगलें. आपयल्या मात पावना मोगाचें न्हू. जायते फुडें आमी सुकता. जायतीं जाणां मागण्या विचारतात. जायतीं जाणां मागा पातर बरें बारी बरें तें मागा जाय आनी मागण्या विचारचें एक बरें जावन आसा. पूण मागणें मेळिल्ल्या उपरांत देवाक आर्गां देव विसरचें न्ही मोगाचें न्हू. हांव पळयतां जायतीं थोडीं जाणां मात्र फाटीं येतात आर्गां दिवंक. एटलिस्ट एक फोन करन सांगा म्हण सांगचें हांवें. तुमच्या लेकार हांव देवाक आर्गां दितां. कित्याक देवान तुमकां गेल्लें आनी म्हाका गेलें हांव केन्नाच विसरोंक तयार ना. मोगाच्या भाव आनी भयणी आज तेंचें जेचें नांव जेजूच्या त्या नांवान आसा सखत, जेजूच्या नांवांत आसा पदवी, जेजूच्या नांवांत आसा पवित्रपण, जेच्या नांवांत आसा वर्तेपण. हें वर्तेपण आमी सदांच गायत आसतना जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या नांवान म्हणटा आसतना व्हडा ताळ्यान म्हणल्यार बरें आमी गावया. आमच्या हातांनी बरें करून आमी ताळयो पेटया आनी संपूर्ण तरान सुटकेचें मागणें तुमच्या वयर म्हणटा आसतना बनपासांतली, बंदड्यांतली, चड ब्लॉकेज आनी बॉन्डेज, सर वायट शक्तीच्या प्रभावांतली, सर जेवसाचे विदवळ्यांतली, दुष्ट गायांतली कोणी ते चिंतून आसात तशें गेलां अशें गेलां. अग्रेक तो भाव म्हणा लागलो कोण गे सांगतात म्हाका तशें गेलां गे. तूं पात येता ना पूण कोण कितें कोणी सांगल्या ताच्या भितर तूं पावसो येतलो तो पातक जेवसार भितर रिकोन जाला. आनी ह्या देखून हांव म्हणलें तो जेवसार तुवें धांवून तर म्हाका जेजूचें नांव मात सकता म्हण सांगलें. खंडीत जावं मोगाच्या भावनांनी म्हणें हांव हें सत आमकां कळीत आसा. हें सत आमी जियेचंय आमच्या जिवनांत. हर एका वेळार जेजूच आमकां, जेजू म्हणे आमकां दुसरो कोणूच ना मोगाचें नांव. जेजूचें नांव तुमच्या वंटांनी केन्नाय काडटा आसतना जेजू म्हणूंक केन्नाच उणेंपण करिनाकात. जेजू म्हणूंक हरकत ना मोगाचें नांव. हर एका वेळार आमचे मालगाडे आमी पळयले जाल्यार आजुनूय कितेंय जाल्यार ओ जेजू म्हण आपयतात.
आता ह्या दिसांनी मी हाय हाय म्हणून मात कळीतो शिवाय अय्यो म्हणून मात कळी शिवाय ओ जेजू म्हणून आमकां आपोवचें आज उणें जाला त्या देखून आमकां कश्ट चड आनी चड जातात उलो मारया त्यात जेजूक जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या नांवान सडवण सुडका जेजूच्या रक्तांत जेजूच्या बळांत सगळ्यांनी आमकां सडवण सुडका ह्या वेळा तुमचे दोनी हात वयर करात सुटकेचे मागणे तुमच्या वयर हांव मागतालो ह्या वेळा तुमचे आसले बनपास कांडोळो मागात तुमचे वोटां बंद करून दवरनाकात मोगाचे न्हू तुमच्या वोटांनी जायते सुटसुडा आसोनी तुमच्या वोटांनी जेजू म्हण नांव काडचें सुटकेचे मागणे हांव म्हणटा आसतना जेजू 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 तितलेंच तुमी मागचें संपदा व्हडा ताळ्यान तें म्हणचें आनी हे सुटकेचे मागणे हांव हांगा म्हणटा आसतना तुमचे वोट हांव उक्ती करात मागात जेजू कडेन सांगात हे तुजें नांव हांव खाताना हे तुजें नांव हांव गिळटाना हे तुजें नांव हांव उसारता आसतना हे तुजें नांव हांव म्हणटा आसतना म्हज्या काळजान आसले ती दोक म्हज्या काळजान असले बानपास म्हज्या काळजान म्हज्या कुडीन म्हज्या जिवान असले ते बंदड सगळे पळय निकलो म्हणून वायट चुकताचो प्रभाव गजाल ते कोणे कोणे कितें कितें केल्लें म्हाका कितें केलां म्हणून म्हज्या मतीन नाका जाल्यार पितीच पण हांव काडून आसा तर हे सगळे ह्या चोळा निकलो म्हणून आनी जेजूचे वर्ते बरें म्हणून हांगा जावच्याक जेवचाराचे पातकाची विधोळी संपदा वेचाक जेजू तुमकां जाय जाल्यार बरें म्हण देव दी जेजूच्या नांवान सांगात जेजू 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 व्हडा ताळ्या म्हणत म्हाका जेन्ना व्हडा ताळ्यान म्हणत जेजू जेजू आब्या जेजूक जेजूक तेणे कोणी आसा म्हूण पळय नाकात कोण आसो रे खंय भिवची गरज ना जेजू कडेन मागात जेजू कडेन सांगात जेजू जेजू ओ जेजू ओ जेजू आब्यात आनी की व्हडा ताळ्या आब्यात म्हाका जेन्ना जेजू आब्यात ह्या वेळा जेजू म्हणटा आपय म्हाका आनी तुजे सगळे बनपास ह्या वेळा हांव निकलो नितळ करतालो आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा खंडीत जावन हांव तेका आनडयतलो जेजूच्या नांवान जेजूच्या मली रक्ताच्या बळान जेजूच्या कुर्साच्या बळान ह्या जगपणाच्या अधिकारान म्हाका दिल्या त्या पदवेन ह्या वेळा ह्या भुरग्यांनी असले सगळी अडकळ्यो अडचणो बनपास बंदड वायट शक्तीचो प्रभाव जेवचाची विधवळी सैतानाची कामां पियाचे ते वातावरण कष्टकाय आनी गजाले हंकाराचे ते जेवसान लैंगिक कडे जेवसान लाटांनी तो वायट सवयांचो तो जेवसान हे सगळे जेवसाची विधवळी सैतानाची कामां पिडेची ती पाळा आनी वायट शक्तीचो प्रभाव ह्याच वेळा ह्या जाग्यार जावन ह्या भुरग्यां जावन पयस रोंगा बरमयता जेजूच्या नांवान जेजूच्या माले रक्ताच्या बळान ही सुटका भुरग्यांक दिवच्याक जेजू तुमचा अधिकार दी तांच्या कुडींत तांच्या मांसांत तांच्या रक्तांत तांच्या शिरांनी तांच्या मोतयेंत तांच्या हर एका हाडांनी तुज्या माले रगत देवय आनी तुजो श्वास सोडणो ह्या वेळार ताका पवित्र कर आशिर्वादीत कर हत्या नितळ निर्मळ जिवनाक ताका भाव कर हालेलुया 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 Jesuच्या नावान सैतान सैतान धांवता जेजुच्या नावान रावच्या सांग कोण आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजुच्या नावान सैतानचें सावण आसा जेजुच्या रक्तान जेजुच्या रक्तान सैतान ते लागता हालेलुया जेजुच्या रक्तान जेजुच्या रक्तान सैतान सैतान धांवता जेजुच्या नांवान रावच्या सांग कोण आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजुच्या नांवान सैतानचें सावण आसा जेजुच्या उतरान जेजुच्या उतरान सैतान ते लागता हालेलुया जेजुच्या उतरान जेजुच्या उतरान सैतान सैतान धांवता जेजुच्या उतरान रावच्या सांग कोण आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजुच्या उतरान सैतानचें धांवण आसा जेजुच्या त्या कुर्सान जेजुच्या त्या कुर्सान जेजुच्या त्या कुर्सान सैतानचें धांवण आसा हालेलुया
सकतेन जेजूच्या त्या सकतेन सैतान गाठलेला का हालेलुया जेजूच्या त्या सकतेन जेजूच्या त्या सकतेन सैतान सैत बोंडावता जेजूच्या त्या सकतेन रावच्या का सांगोन आमकां आडावंक सोदता जेजू जेजू जेजूच्या त्या सकतेन सैतानचें सावण आसा सैतानचें सावण आसा सैतानचें सावण आसा हालेलुया 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Love you, Jesus. hallelujah, We praise you, Jesus. We adore you, Jesus. Love. Hallelujah, Naman tuka Jesus, Naman tuka Jesus, Jesus. Ronnie, Francis, Benny, Victor, Edwin, Enas, Levi, Sharon, Lawrence. देव ह्या वेळा म्हणटा तुझ्या आबाईच्या कुशव्यांत समय तुका बिनसलो जावन आसा म्हज्या आतांच्या तळवेर तुजें नांव हांवें कंसयलां भिये नाका फातयेक चड आनी चड मापान तुज्या देवाचो मोग कर न जियेत आसतना जायते दराबस्त आशिर्वादां तुका हांव वतलो तुजें जिवीत बऱ्यान मुखारसून व्हरतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. विनीता एवरेस्ट मार्क राहुल रेमंड Maria Veronica Joyce ह्या वेळा देव तुका म्हणटा उलो मार आणि तुझ्या उल्याक म्हजे कान सदांच उक्ते आसतले हांव तुका आयकतलो म्हाका कळीत नातल्यार तुज्या काळजाचे बगडां सदांच हांव अत्रेकोन त्या बगडांक जाय जालें बरेंपण तुका लाभतलें म्हज्या वयर पाथये देवाची उतरां आमकां वर्तें जावन आसा और एक लागी थोड्यांक तो नांवान आपयतात और एक लागी ताचो संदेश जावन आसा ह्या खातीर तुका कळीत नात ते तुजे ते आसले वर्ते गाय सयत तो गूण करूंक शकता तुज्या काळजाचे अत्रेक तो पारकिता उलो मार म्हणटा मोगाच्या भावा आनी भयणी चड आनी चड तुजो मोग म्हाका जाय चड आनी चड तुजी कृपा म्हाका जाय सोम्या जेजू ह्या वेळा तुवें आमकां जायतें सांबाळलाय राखलाय आमचे सगळ्या कुडीचेर ह्या कोरोना पॅन्डेमिकाच्या काळार जायते आमी झंजरल्या जायते आमी दणसल्या जायते आमी कश्टल्या जायते आमी वायटाक विघ्नांक सांबाळल्या थोडे वडे नानांताचेर रिजान दिवन आमी तुजे तान पयस केल्या आज आमचे काळजां परत तुज्या लागीं व्हड आसात आमी तुज्या लागीं येवन आसा ह्या वेळा जेजू तुवें आमकां केलें चड बरेपणा खातीर आमी तुका आभारी जावन आसा कितले बरे तरान आमकां राखले इतल्या जाणांक ह्याच साम लॉरेन्साच्या वर्त्या मोगान तुवें हाडलें जावन आसा चड आनी चड लोक ह्या तुज्या वर्त्या सांताच्या भक्तीन हांगा येवन तांच्या जिवान पवित्र तरान भाग्यानपणान रचून आसा सम्या ह्या खातीर तुका महिमा तुजी पदवी तुज्या बापाची पदवी वर्तनान वाखाणी जावची ह्या वेळा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो चड आनी चड मोगान बरोंक चड आनी चड देवाची काकूत आमच्या थंय वतंक
चड आनी चड तुजी दया माया आमचे वयर आमी बगूंक आमकां जाय जाल्यार सर बरेंपण दी म्हण आमी मागता आसतना तुमचे समर्पणाची जिणी करात म्हाका न्हू आमी आमच्या सगळ्या पिढे खातीर मागच्या पयलें तुमच्या कडेन आनी कितेंय आसा कोमसार जातना तुमकां तें सांगूंक उडास ना ह्या एका रितीर लिपोवन दवरला तर ह्या वेळार जेजूक सांगात नितळ काळीज म्हाका रचून दी एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी म्हाका रचून दी हे देवा एक नितळ काळीज रचून दी तर मोगाच्या भावांनी भयणी तुवें तुजें काळीज उक्तें दवरूंक जाय तुजें काळीज उक्तें दवरता आसतना सगळें बरेंपण तो तुज्या काळजांत घालतालो कितेंय तें भितरलें काय कितेंय तें भायली पिडा कितेंय तें नांदले तेंते सावां कितेंय तें तुज्या कडेन तो भोगताय दूख भोगताय हे सगळे तुज्या मतींत असले बेजाराय तुज्या मतींत असले एंग्जायटी डिप्रेशन मानसीक असमतोलन तुज्या कडेन असले हर एक काय नाना तरांचे कुडीचे ते काय नाना तरांचे कुडीन तुवें बघचे वायट संवयो वायट करण्यो हे सगळे काणोडांच्या खातीर चड आनी चड मोग पळोवंक आतां आमी आयती जावया आमचें समर्पण त्यात जेजू मुखार करया तुमचे दोनी हात उक्ते दवरात मोगाचे मुखारान तुमचे दोनी हात उक्ते दवरात ह्या वेळार जेजूक पळयात आमी चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका म्हळ्यार गीत गायता आसतना संपूर्ण तरान तुमकां समर्पीत करून जेजू मुखार सांगात घे सुम्या म्हाका तुज्या मोगांत संपूर्ण तरान बर चड आनी चड जेजूतून जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजूतून जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजूतून जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजूतून जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका अर्गां जेजू अर्गां तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका पळय सुम्या तुजी दया जाय चड आनी चड ह्या वेळार वत्ता दयेन आमकां हातो माग जाय म्हाका त्या जाग्याचे सगळे कार्य आहा तुज्या जाग्यार जाली त्या जाग्यार तुज्या सक्रमेताक हांव करता ह्या बांदपाचें काम हांगा घातलेलें आरोग्य अभिवृद्धी कार्य हांगा जावचे भक्ती कार्य हांगा जावचे तुज्या भगवंताचे कार्य जेजू तुज्या हातांत दिता तुमचो आमचो जीव जावं जाय सुम्या हे तळ तुज्या जिवांत भरिल्लें जावं आसा सुम्या हे तळ तुज्या मोगान भरिल्लें जावं आसा सुम्या ह्या वेळार सगळे तुका दिता सुम्या हर एक बरे तरान जावं कोणे आडकळी घालेली सुम्या तूं आडकळ घालेली नासतना आमकां सगळी कार्य बऱ्या तरान मांडून हाड सुम्या आमचे बांदप मुखार वचोंक आमी हांगा कितें हर एक कार्य मुखार वचोंक हांगाचे हर एक कामां मुखार वचोंक सगळ्यांनी आमकां सहकार दिवच्या चड आनी चड मोगान जागो चड आनी व्हड मोगान हांगा हर एका भुरग्यांक तो मार हांगाच्या हर एका भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादां बर चड आनी चड मोग हांगा देवय सुम्या देवय आमकां दी सुम्या तुजे कुटुंबान आमकां हे कर तुज्या कुटुंबान बर सुम्या हर एकल्याचे घराणे कुटुंबान बर सुम्या जेजू 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 तुज्या कुटुंबाचे बेसावा आमचेर घाल सुम्या जेजू तुज्या आदारान आमकां बर सुम्या जेजू तुज्या मोगान आमकां बर सुम्या हत्या दरा जेजू स्तुती तुका मोच्या जेजू चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड तुजे
बक्षणे साई म्हाका हर एक लागी बक्षण जाले आमच्या काळजान कसले दूख दवर नाका सम्या आमच्या काळजान कसले ना बक्षणे दवर नाका सम्या आमच्या काळजान मोसोर दवर नाका सम्या आमच्या काळजान कबड्डी पण काढडय सम्या सोड आणि तुझा मोग देवय सम्या हर एकल्याच्या काळजान हर एकला भुरग्याच्या काळजान तो देवय सम्या काल सम्या तुझ्या आशीर्वादाची वर यावर घ्यावय हा भुरग्याक जायला बरे पडते सम्या जेसो दी तो जीव जेसो तुझे सोड आणि सोड मगा आमका बरे आमचे जीवानंदच्या जाऊन सम्या सोड आणि सोड मगाची बंदी आमच्या दही जाऊन सम्या हर एका भुरग्याक आपण सम्या आमच्या हर एका दिसांत तुझे करता आमच्या देवाने देवन सम्या हर एका दिसांत आमचे कर्जाचो संबंधाने पता पाय सम्या आमचे वावड बऱ्या तरावर सम्या कोणाक सकळी कामानात ताका बरे कामा दी सम्या कोणाच्या गटमात बंधनाचा कोणाच्या गटमा समाधानाचा कोणाकडे मालगाडी म्हणच्या कोणाचा मदने नांद ताका जायले समाधान आमचे गटमा एक कोणही सम्या येसो सगळे बरे बडा हालेलुया 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 येसुवे हालेलुया ओ येसुवे हालेलुया ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಗಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದಾಕಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೆಸಯ್ಯ ಓ ಯೆಸಯ್ಯ तुझो मोग साई म्हाका सडाळी जिजू तुमचो साई म्हाका सडाळी तुझो मोग साई म्हाका चड आनी चड तो सुमोग चड आनी चड ती कृपा चड आनी चड ती दया माया चड आनी चड ती काकत चड आनी चड ती दादोसकाय चड आनी चड तें शांत समाधान चड आनी चड तो बावार्थ पात्येणी बरवसो चड आनी चड अखंड तो बावार्थांत आमच्या जिवान संपूर्ण तरान जेजू थंय रमोवच्याक जेजू सगळें आमचें समर्पण आमी केलां ह्या वेळार तुज्या आवडत्या आवय कडेन आमी मागता बापा वर्गा संवसारच्या धनिया जाणट्यांगली पण दवरल्यो तुवें ते वर्त संगती ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर कार घालिता आनी ते वर्तेपण सदांच वाखाणता एक आवय आपल्या पुता सांगता कावणे तावन कुर्सा पर्यंत ताजो पाटलाव करून बऱ्या जेजूको आमकां दिल्ली आवय तिचे वरती परब आमी समारंभ आसतना आज आवय द्वारी पुता मुखार आवय द्वारी पुताचे मिसावांत आवय द्वारी आमच्या जिवनाच्या हर एका हंतांनी दत्त जेजू आमकां सांबाळून दी म्हणून आमी मागया ह्या वेळार आमची पिडा गूण करचो वेळ पवित्र वेळ अमलीक वेळ ह्या वेळार सगळें बरेंपण आमकां मोरी माय तो जेजू मोरी माय निसारलें जेजून केदाळें ना म्हणोंक ना आज प्रत्येक तरा मोरी माये कडेन आमी विनवणी करया खाना शहरान मोरी माय म्हणा लागली पुता तांचेर उणेपण आसा ताचो वेळ येवन तरी जेजू म्हणा लागलो हांवें तें म्हज्या आवय निसारलें करूंक आसा त्या देखून ताणें सांगलें बरी करा म्हणटा आसतना ताणें सांगलें त्या साकरांक आनी त्या प्रमाणे थंय घडलें ताचे पयलें अजाप सम्या आमच्या हर एकल्याच्या भुरग्यांच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय ह्या वेळा मोरी माय आमची आवय परत तुज्या लागीं विनंती करता आनी आमी तुजी भुरगीं तुज्या लागीं विनंती करता ह्या वेळा आमचे ते असले सगळी पिडा ते गूण जावच्या खातीर आमी ह्या वेळा मागचें जावन आसा दोळे तुमचे बंद करात म्हाकाच्यान सगळीं दोळे बंद करात भायले दोळे बंद करून भितरल्या दोळ्यांनी तुमी जेजू पळयात तुमच्या मुखार जेजू येवचो जेजू तुमकां आपुडचो तस दगलो तांबडो शेलो सांगप्रो मोरी माय सांगप्रो सम लोरेसिया हेर सांता भक्त तुमच्या मुखार येवचे ताचें एक विशन तुमच्या मुखार जावचें तुमच्या भितरल्या दोळ्यांक तें गोचर जावंक पुरो ह्या वेळा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मागा ते जेजू लागीं
तुज्या मोगांत आमकां बर म्हूण आमी विचारलें. चड आनी चड तुजें नांव म्हज्या वंटांनी, म्हज्या भगणांनी, म्हज्या काळजान, म्हज्या सगळ्या जिवितांत तेंचं नांव आसूं म्हूण आमी विचारलें. ताची दाय माय आमी विचारली, ताची काकूत आमी विचारली. ह्या वेळा आमी विचारूंक आसा हांव सोम्या तुज्या लागीं मागता हांव सोम्या आमकां जाय जाल्यार बरी भलायकी दिवच्या. हांगा येवच्या हर एका भुरग्याक, हर एका यात्रिकाक, ह्या पुनशेताक येवच्या हर एका जांगरो, क्रिस्तांव, अन्य धर्माची, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯ. तुमकां आपुडचो वेळ, तशा गूणपणाचो पावस वचचो वेळ, गूण जावचो पावस ह्या वेळा तुमचे वयर पडचो वेळ, हिलिंग रेन कम डावन म्हणचो वेळ. सोम्या ह्या वेळार आमी मागता ह्या सगळ्या भुरग्यां पासून दोळे तुमचे बंद करात, जेजू कडेन मागात. तुमचे पिडा उडासा काडात. खंयचेय पिडा जावंक पुरो हे उडासा काडात. हे पिडा उडासा काडटा आसतना जेजू आमकां ताच्या आमोली रक्तांत खंडीत जावन भिजयतलो. एकच एक आमकां आदार जावन आसा, जेजूचें आमोली रगत. जेजें आमोली रगत सण आमचे पिडा कोण करचे भितरले कांय गुडघेचे आमकां खंयचेंच दुसरें ना. तें आमोली रगत ताणें आमचे खातीर वरयलेलें. ह्या आमोली रगताचो शिवर ह्या वेळा तुमचे थंय जावच्याक. दोळे बंद करूनच रावात. एणे देणे पळोवचें नाका, तांकां हांकां पळोवचें नाका. आतां हांवें सांगलें पिडा तुमचे वयर आसात तर त्या वेळार मात्र तुमचे दोनी हात काडून तुमच्या तकलेर तुमी दवरचे. त्या वेळार पिडा आसा तर मात, आतां न्हय. हांव पिडा सांगतना ती पिडा तुमचे थंय आसा तर तुमी तुमचे दोनी हात काडून तकलेर दवरचे आनी जेजू कडेन मागचें. जेजू तुज्या आमोली रगतांत म्हजी पिडा कोण कर. जेजू तुज्या आमोली रगतान म्हाका भिजय. जेजू तुज्या आमोली रगत म्हज्या सिरासिरान देवय. जेजू तुज्या आमोली रगत त्या खंय पिडा आसा त्या विश्वार देवान तुमकां गूण करूंक मागचें. ह्या वेळार तकलेची पिडा, मानसीक असमतोलन, मानसीक दूख जावंक पुरो तकलेंत एका तरेचें दूख, एका तरेची तकली गोळ, दोळ्यांची दूख, दोळ्यांत पिंत्रां येवची, दोळ्यांत दुकान येवची, दोळ्यांत उलोप येवची, दोळ्यांची दिश्ट गैरी गैरी जावची. असली पिडा आसली तुमचे दोनी हात काडून तुमच्या तकलेर दवरात. दोळे बंद करात, तुमच्या तकलेर दवर. हात मात्र वयर वचूं दी. हांवें सांगचें म्हणचो काडी नाकात, कित्याक आमच्या मरियम माये कडेन आमी विनंती करतले. हांव अम्मा मरियम माते तिचे कडेन विनंती करतले. हांव त्या वेळार आमी खंडीत जावन ती मरी माय तिच्या पुता लागीं एक जावन आमचे सगळे कश्ट हळू करतली. तकलेची दूख, दोळ्यांची दूख आसल्यान आपले हात काडून तळवेर दवरचे, तुमच्या तकलेर दवरचे, मागचें. मागात. ह्या वेळार दोळे बंद करात. भितर दोळ्यांनी जेजू पळयात. मोरी माय तुमच्या मुखार येवंक पुरो, जेजू येवंक पुरो, सदाभक्त तुमच्या मुखार येवंक पुरो. तुमच्या त्या भितरल्या दोळ्यांक ह्या वेळार जायते बरें म्हणो, जायते दृश्य दिसचो वेळ वो, अपट्ट वेळ वो वेळ विबाड नाकात. मोगाचें न्हू, मागात. जेजूक सांगात तुमची पिडा सांगात. कान दूख, तान दूख, जीबेन पडचे, जीब दाट दाट जावची, गळो दूख, गळ्यांत सुकल्या बरी जावचें, गळ्यांत दरिल्ल्या बरी जावचें, सिरकल्ल्या बरी जावचें, स्पॉन्डलिटीस आनी सगळे गम इन्फेक्शन असले नाकांत एका तरेचे उस्वास कडून कश्ट जावचे, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವರು, ಕಿವಿ ನೋವು ಇರುವರು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇರುವರು, ಸ್ಪಾಂಡಲಿಟಿಸ್, ವರ್ಕೆನ್ನಿ, मायग्रेन असले कोणी आसा तर तुमचे हात काडून तुमच्या तळवेर दवरात, तकलेर दवरात, तुमच्या तकलेर दवरून मागात. दोळे बंद करात. जेजू कडेन सांगात, पळय जेजू म्हजी पिडा, तुज्या आमोली रगत म्हज्या ह्या गायांनी देवय, ह्या पिडेन देवय, हे सगळे उणेपणा जाले भरती करून दी म्हण मागात. खंडीत जावन देव ताच्या व्हरत्या पुताक ह्या संवसारात धाडलो. ताच्या पवित्र आत्म्यान सांगता हिंद्राद ह्या वेळा तुमचे थंय जायते काम करूंक शकतली. आनी मोरी माय, रजार माय आमकां जायते बरें म्हण करूंक आज आमच्या सांगाता ती आसा. ह्या वेळा कॅन्सर पिडेन वळवळचे न्ही, ट्युमर पिडेन वळवळचे न्ही, आपले हात काडून आपल्या तकलेर दवरचे. हरतेन देवक, हरतेन कोंकल्या बरी जावचें, हरतेन एखाद्याचे पियाचे वातार धडधडे येवचे. असले कोणी आसा तर तुमचे हात काडून तुमच्या तकलेर दवरात. पोटान दुख, लिव्हर प्रॉब्लेम, किडनी प्रॉब्लेम, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, लिव्हर सिरोसिस, असलेन्स, फायब्रॉइड्स, सिस्ट असले कोणी त्रासान वळवळटात तांकां ह्या वेळा जेजू बरें करूंक आशेता. तुमचे हात काडून तुमच्या तळवेर दवर. पोट दुख, पोटान साप न्ही, पोटान कितें जाल्लें बरें जावचें, मुड्डलें बरें जावचें, पोटान जिरवण ना,
लिव्हर प्रॉब्लेम असा, फॅटी लिव्हर सोरोसिस असा, त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम असा, अल्सर प्रॉब्लेम असा, गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम असा, असले आपल्या हात काढून आपल्या तळव्यार दवरचे. मागात या वेळा मगाच्या मागात बरादरान मागात वर्तदारांचे जोडे विनंती करात, डोळे बंद करात आणि मागात संपन्न जरा मागात. आणि ह्या वेळार जेजो जायते जाणां बरें करूंक अपेक्षिता. थायरॉइड जाल्यार व्हेरिकोज वेन्स, पायल्स प्रॉब्लेम असले कोणी आसा तर तुमकां ह्या वेळा जेजो बरें करूंक आशेता. पॅंक्रियास डिजीज सकयल एकदाराचे सरप म्हणची असले पॅट म्हणचे आणि ह्या देखून जायते कश्टांचे सिरांचे प्रॉब्लेम आसचे. नो डिसऑर्डर, नो सायकोसिस असले कोणी पिडेंत आसा तर तुमच्या हात काढून तुमच्या तळव्यार दवरात. फाटीची दोको, पेंगटाची दोको, भुजांची दोको, हातापायांचे गांठी दोको, बोटां आर्थरायटीस असले पिडा असले तुमचे हात काढून तुमच्या तळव्यार दवरात. गांठीची हाडां धरल्यांत गांठींत चगत ना, पेंगटाची हाडां धरल्यांत पेंगटाचे किडे सारखे नात, पेंगटांत जायती दूख आसा असले तुमचे हात काढून तुमच्या तकलेर दवरात. ह्या वेळा जेजो म्हणटा तुका गूण करूंक आयला, तुका बरें करूंक आयला आणि खंडीत जावन ह्या वेळा जेजो बरें करता. पांयाचे तळवी कोणाक दूख आसा तर तुमच्या हात काढून तुमच्या तळव्यार दवरात. भुरगीं नातलीं मಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ह्या वेळा तुमचे दोन्ही हात काढणे ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿಡಿ. ह्या वेळार जेजो म्हणटा हांव तुका बरें करूंक आयला. काम नातल्यांनी कामा खातीर जायते कश्ट जात असल्यांनी, मोतीन समाधान नातल्यांनी, मोतीन असमाधान आसल्यांनी आमाल पियोणे सामको चोरो सिगरेट बिडी गजन ड्रग्स नाका जाल्ले वायट पळोवचे, नाका जाल्यार आस्तेल पळोवचे, नाका जाल्यार कामां करचें, नाका जाल्यार पातकां नासचें असले कोणी आसा तर तुमकां सुटका जाय. तुमच्या हात काढून तुमच्या तळव्यार दवरात. प्रत्येक तरान तुमच्या कुटुंबात समाधान हाडच्या खातीर, काजरी जोड्यामध्ये समाधान हाडच्या खातीर, काजरी जोड्यामध्ये बरें अंडरस्टँडींग आसच्या खातीर, बरें चिंता वाचच्या खातीर तुमकां जाय ते विदोळे आसा. तुमच्या हात आर्थीक समस्यान तुमी आज कश्ट जाता तर तुमच्या हात काढून तुमच्या तकलेर दवरात. आर्थीक समस्या तुमकां अडचण आसा, रीण दिल्ले पाटी मेळना, रीण पाटी दिवंक जायना. जायते जाणां भाड्याच्या घरांत आसात, भाड्याच्या घरचे भाडे भरूंक आमच्या कडेन सांगत ना. आज कश्ट आसात, म्हाका कितें करचें म्हण कळयत ना. जिवनात निराश भोगल्याने, निशक्त भोगल्याने, एका तरेचे त्राणच ना, एका तरेचे निराश एका कोंडार वचून बसचे असले कसले डिप्रेसिव्ह मोड तुझ्या थंय आसा तर तुझ्या हात काढून तुझ्या तळव्यार दवरा. आतां आमी मागया, आमी मरी माये कडेन मागया. मरी माय आमकां संपूर्ण तरान जाय जाली बरी भलायकी दिवच्याक आपल्या पुता लागीं विनंती केली. आमचे खातीर ती रोजार माय विनंती करतली. आतां तेच मायेक उलो मारया. तुमचे हात तुमच्या तकलेर आसो न्ही, तुमचे दोळे बंद करात. हे कंदार जाता आसतना मागात. जायते बरें म्हण तुमकां दिवच्याक जेजो आयला मागात. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ सगळे सतभक्ताची साल हांगा देवोनी ह्या वेळा जायते बरे म्हण जावच्या पवित्र आत्म्याची सगत बरे मायची मजत सगळ्या सतभक्ताची मागत त्याच पवित्र सक्रमेंताचे वर्ते दर्शन ह्या भुरग्यांक जावच्या सम्या ह्या वेळा संपूर्ण तरान तांकां तुज्या मोगांत, तुज्या आशिर्वादांत, तुज्या बेसावांनी बर सम्या. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ
ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ सगळे आम्ही जेजूच्या वरत्या मोगान बरोवली आमच्या आज सकल करूया जेजूक एक घडी भर पळयव्या सक्रामेंता जेजू त्याचे आशीर्वाद घेवंक आमी आयते जावया सगळे आमी तिंबेर पडया जेजून आमकां केल्या जायत्या बरेपणाक आर्गां दिता आसतना ताची पदवी आनी ताची महिमा त्याच बापाची पदवी महिमा वाखाणूंक तो आयिल्लो ती पदवी आनी महिमा आमचे दोरी परगट जावच्याक जायत्या जाणांक बरी भलायकी ताणें दिल्या आनी ती बरी भलायकी आमी घेवन आमच्या घरांनी आपुरबायचे आशीर्वाद घेवन जावया Ora sacramenta sustangnama koruya purvilatya rupabodha novyariti adarya salvonvecha askut vishwa Bavartaci Bolivia Sasi Bapa Tashes Puta Allah Sani Stutisa Potvi Mahima Sasna Sasna Chikas Darya Hasita विजय सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मना सुगडा तू आमकां सोडलाई आयच्या दिसा समलोराचे आपूण शेतात तुझ्या जावयाचे परब आमी समारंभता आसतना ह्या भुरग्यांक जाय आसले चौकासाय दी बरेंपण दी चड आनी चड मापान ताका माक आनी राख आनी सांबाळ तांच्या काळजाचे अत्रेक तूं समजून घेवन चड आनी चड बरो मोग ताणें बगोवंक आनी तुजे वर्ते काको तांचेर वर्त्या तरान दाखोवंक आनी तांच्या जिवनाचे हर एक वाटो उक्त करून तूं तांकां पावक कर जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना Amen. मोगाच्यो भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव बरो येवकार मागतां भगवंत लोरेसाच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक बरो स्वागत मागतां आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप रिचर्ड कॉड्रस तांकांय हांव बरो येवकार मागतां आयच्या मिसाची त्या सामां आयच्या मिसाची आर्गां बलिदानाची त्या सामां अर्घ बलिदान जावन दितात फेलिक्स आयरीन फेरावो बेलमन जॉस्पिन फेर्नांडीस काबेट्टो वालेरियन नोरोना मियार रीमा रोनाल्ड डिसोजा कुटाम ब्रह्मावर जेसन मिनेजेस मुंबई क्लेटन एंड फेनेला डिसोजा पांगला विल्सन डिसिल्वा कॅनडा रेजिनाल्ड लोबो पलिमार लावी लोबो बेल्तंगडी डिक्स कॅस्टेलिनो शिरवा आरुण डिसोजा कलमाडी डेनिस फेर्नांडीस कुटाम मुंबई एरिका फेर्नांडीस नेल्लीकार आयरीन मिनेजेस कारकळ लिली वाज पर्ला रायन फेर्नांडीस बिजय रोनाल्ड फेर्नांडीस बिजय मार्शल डिसोजा पेरवाय प्रशांत डिसोजा मुडिपो लिओ कॅस्टेलिनो सालेतूर तेरेजा नोरोना उद्यावर झेवियर विन्सिलोबो तेलार पियाद आरन्ना कंजार फ्रॉस्टर एंड लेस्टर डिसोजा नित्यादर नगर जास्मिन डिसोजा तलपाड़ी ग्लैडसन रेगो तलपाड़ी सुनील सूरज डिसोजा तलपाड़ी विनोद विशल डिसोजा तलपाड़ी रेनिश शल्डाना शिरवा
रोजलिन वेगस पानीर आमच्या त्या पासत मागया प्रत्येक इराद्या पासत मिसाची बलिदानां भेटेवंक दितात. वलेरियन तावरो, यन्नारपुरा, हेनरी मेंडोन्सा, संपिगे, रोशन मार्टिस, कुवेट, फ्रॉस्टर डिसोजा, नित्यादर नगर, लोसी डिसोजा, मणिपाल, आव्रिल मतायस, मूडबिद्रे, आविल मतायस आणि कुटाम, मणिपाल, जॉन्सन सुषमा डिसोजा, ब्रह्मावर, रिशांत डिसोजा, उद्यावर. आयच्या नोवेनाचे मुर्दोम घरां लिली डिसोजा कुटाम, कलमाडी, तेरेजा डिसोजा, आजेकार. आयचे जेवणाचे प्रायोजक सुनीता प्रिया अल्वारिस, बंटवाळ, कायस डिसोजा, कॅनडा, फ्रांसिस अल्विन जुलियाना लोबो, कुवेट, ॲनिस जेनिफर वेगस, कुंटलपाडी. आमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. भगवंत लोरेसाची आशिर्वादां तांचेर मागता. सर आमच्या त्या पासत इराद्या पासत ह्या नव्या वेळार आमी मागया. उबे रावया, प्रवेश गीत गावया. शिकायचा उपकार मानता आमच्या तुझ्या भेटी देण्यास सौम्या गीते पाठी आम्ही मोगाच्या भाव बहिणीनं देवा गारगाना देवाचे उपकार बावडून ह्या मिसेच्या बलिदानांत आमकां सर्वांकी ताणें फावो केला, भागीदार केला. रोजार मायेचे वरती परब आमी आज आचरण करता आसतना देवाचो वर्त 3 वास्ट आमी करया. पवित्र राच्या नांवी एक कुटुंब जावन माया मोगान मिसाचें बलिदान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, देवान आमकां एक माता दिल्या. ही माता आमच्या संगत सदांच आसा आनी तिका आज आमी रोजार माय म्हण उलयता. त्या रोजार मायाच्या वर्त्या मोगान ल्हानांक, मध्यम प्रायेच्यांक, व्हडांक आनी प्रायस्तांक एक आदार जावन सदांच सुद्दां मणये गळोवन रोजार मायेचो तेर्स म्हणटा आसतना आमकां जाल्ली सवकासाय, आमकां गेल्ली दादोचकाय, आमचें थंय जावचें तें बरेंपण सर मोरये मायेच्या त्या वर्त्या मोगांत. मोरी माय आज आमच्या संगत आसा. मोरी माय आमच्या हर कश्टांक पावता आनी ही गजमातेक मोरी माय एक बळादीक बलिश्ट हातेर जावन सगळ्या वायटांतले विघ्नांतले सगळ्या जेवणाची विदवळींतले सगळें पानपसांतलें आमकां निवारच्या खातीर एक हातेर जावन देवान दिल्ली जावन आसा. देवाची माता देवपुताक तिच्या गर्भांत व्होवन आमच्या खातीर संवसाराक ताका दान आनी ताचे प्रसिद्धपण संवसारांत जावच्याक कपलाट दिल्ली, आपली ओप्पिके दिल्ली मोरी माय
आमकांय त्याच पुता लागीं व्हरून पायता. आमचे सर कश्ट दूख ते पुसता, आमकां सदांच सांबाळटा आनी आमच्या कुटुंबांनी एक मोगाची मायपासाची आपुरबायची आवय जावन ती आज राज करता. आनी तिचे वर्ते देवाचपण आमी वाखाणत आसतना, तिच्या मोगान आमी जियेत आसतना आमची कुटुंबांय तिका आमी दिवया. आमच्या कुटुंबांनी माये तूं राज कर. आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड रोजरमायेचे देवस्थान जावं दी आनी चड आनी चड मापान त्याच कंसाचो तेर्स आमी हर एक घडये आमच्या हर एका तेसांवा खातीर भेटयत आसतना जावंक पावनी विचमिता आनी असर्या आमच्या जिवनांत. फावो त्या बरी आमी थोड्या फावटी ह्या मायेक मान करनातल्या वेळार तिच्या पुताकच आमी पयस केल्या बरी. आनी अशें आसता तिच्या पुताच्या वर्तपणांत आमी वांटेली जायनासतना आमचें जिवन नाना तरेच्या संवसारीक लौकीक वस्तूंच्या लब्धणेक लागून जियेल्या हांव तर देवा लागीं बगसणें मागया. जेजू आमी चुकल्या, प्रत्येक तरान तुजे तोंड पयस गेल्या, परत आमकां तुज्या लागीं येवंक जाय. सदांच तुज्या मोगाक वेंगोवंक तुका पटलून धरूंक आमकां आदार दी म्हणून आमची पातकां वळखून घेवन आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच अवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनातिकात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदता देव आमची काकूत करो, आमची बातकां बगसून आमकां सुस्नाच्या जिविताक फावो.
प्रार्थया. ह्या पवित्र हाती घेतलेल्या अभिवृद्धीची चर कामां आनी तिच्या आनी आडकळीच्या सक्यतावन जैत सोडूंक मोरी माये आमकां आदासान म्हूण आमी मागया. सर्वेस्परा तुज्या पोतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पोत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुन्हा जीवन म्हणच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुज्या कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर दे. तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत किर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परा थंय संतोशतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रंगारायलेल्या एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किरलोवन वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सरासी करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. उदेंतिता अस्तंते पर्या सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं. सर्व जनांगांमध्ये तोस्मा होन्नर अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पळोवंक आपल्या उंच स्थानांत तो भागवता. वै सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावन तो भागवता. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा आतां आनी सदां
नावाचा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर ऐको ते पाळतात तिंकरीस सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सभे असो. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नाझरेत नावाच्या एका शारांतले गांवकारी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं कारार जाल्लें. त्या गांवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हण आपल्या इतल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेत सावन एक पुता प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वाज बापा दाविदाचें राज्य सर्वेस्पर देव ताका दितालो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतालो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी हांवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतालो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालताली. देखून तुजे तावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटाले. आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुता गर्भेत जाल्या आनी वांजडी म्हणून लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ते द्वामरीन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकार तुज्या उतर प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. जेजूचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका ख्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रोजार मायेच्या वर्त्या मोगांत सामलोरेसाच्या ह्या पूर्ण शेतांत हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणेनो आनी मोगाळ भुरग्यानो. आर्च फुलटन जेशीन हाका मोरयेचेर व्हरतो मोग. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी रोजार मायेचे तेर्स तो म्हणटालो आनी ह्या तेर्सांत जायत्या ताच्या लोकां खातीर तो मागतालो. आनी अशें मागोवन आपल्या हर एका मेटांक म्हणल्यार बरी रोजार मायेची सकत तो भोगतालो. अशें आसता ताच्या हर एका जिवनाच्या संजेच्या वेळार तो ताच्यात घरांत आसतना रोजार मायेचे तेर्स तो म्हणटालो. कोंताचे मणयो तो गळयतालो आनी हर एक बटी हर एक कोंताची मणी गळयत आसतना ताचें काळीज मोरये मायेच्या मोगान भरतले. जेजूच ताचे ते वर्त्या तरान ताका जाय जाली जाणवाई ताका दितालो म्हणून तो म्हणटा. एक बटी दोयेंस तेर्स ताच्या घरांत कर्ण वयर सकयल चलत आसतना ताका एक संवय आसली. तेर्स म्हणटा आसतना मणयो गळयत आसतना तो चलो न्हू हांगा जावन थंय ना हांगा म्हणल्यार बरी ताच्या त्या पोर्टिकोन तो तेर्स म्हणटालो. अशें आसता एका इतर पंगडाचो एकलो तरणाटो ताका येवन ताचे लागीं बऱ्या सळगेंत उलयता, बऱ्या तरान ताका विश करता आनी उपरांत तो ताका विचारता, सायबानो तुमी कितें करना आसात?
तो म्हणटा हांव म्हज्या मोरयेमायचो तेर्स म्हणटा. आनी ह्या वेळार तो इतर पंगडाचो तरणाटो ताका म्हणटा हांव तुमकां कॅथोलिकांक पातयेना, हांव खंडीत जावन तुमकां पातयेना, तुमकां गौरव दिना. कित्याक म्हणटा तो साहेब. ह्या वेळार तो तरणाटो म्हणटा तुमी सांगिल्लेंत परत परत सांगतात, सांगिल्लेंत परत परत सांगतात. नामान मरे म्हण कितले उडी सांगतात. सांगिल्लें सांगच्यांक हांव पातयेना. ह्या वेळार साहेब म्हणा लागलो तुजी आत्मिकताय तुका, म्हजी भक्तीपण म्हाका. तुज्या आत्मिकतायेन तूं जियेत आसतना एक दीस जाल्यार एक दीस खंडीत जावन तुका त्या मोरयेमायेचे वर्ते गुप्ती सतां उगडापी जाताली म्हणून पातयेता म्हणटा. आनी ह्या वेळार तो चिके वेता आनी आपणे भायर रावयल्या एका चलयेक काण घेवन बिसाहेब लागीं परत येता. आनी ह्या वेळार बिसाहेब ताका परत ग्रीट करता आनी ताका विचारता ही कोण. हे म्हजे गर्लफ्रेंड. तुका गर्लफ्रेंड आसाय हय म्हणा लागलो. आनी बिसाहेब विचार लागलो तूं ताचो मोग करताय. हय हांव ताचो मोग करता. कितलो मोग करताय. मस्त मोग करता. आमी म्हणटा न्ही मस्त मोग करता, दरबस्त मापान मोग करता. हय तूं दरबस्त मापान ताचो मोग करताय तर तें ताका कशें सांगताय. हांव ताका आय लव यू म्हणटा. कितले फाटी. एक फाटी. एक फावटी दिसाक थोडे फाटी 200 फावटी, थोडे फाटी 300 फावटी, थोडे फाटी 500 फावटी म्हणलें आसा. त्या वेळार बिसाहेब म्हणा लागलो मोगाच्या भुरग्याक ह्या चेड्या पातये नाका. सांगिल्लें तर सांगता तो आय लव यू, आय लव यू, आय लव यू. पातये नाका ताका. सोड सोड. ह्या वेळार तरणाटो उठलो आनी म्हणा लागलो कितें म्हणटा साहेबानो तुमी. म्हाका पातयेनोचो. हांव ताचो खरो मोग करता. हांव वता पातयेनोचो जावन आसा. म्हाका तें जाय. ताचे कडेन काजार जावंक हांवें चिंतलां. आत्तां तुवें म्हणलें न्ही म्हाका हांव कॅथोलीक क्रिस्तांवांक पातयेना. कित्याक म्हळ्यार ते सांगिल्लें सांगतात मोणये गळयतात नामान मरे म्हणटा. तूं मोणये गळयन आसतना आय लव यू, आय लव यू, आय लव यू म्हणटाय. आय लव यू म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हांव ताचो वर्तो मोग करता म्हण दाखोवंक. हे बुटी सांगल्या पावताय, 100 बुटी सांगल्या पावताय. चड आनी चड ताचो मोग करता म्हण सांगोंक हांवें परत परत आय लव यू, आय लव यू, आय लव यू डार्लिंग म्हणचें. आनी बिसाय म्हणा लागलो म्हाका डार्लिंग आसा एकलीच, तीच मोरी माय. त्या देखून हांवें नामान मरे म्हणटाना तिका सांगचें आय लव यू मदर मेरी, आय लव यू मदर मेरी, आय लव यू मदर मेरी. ह्या वेळार तरणाटो तकले बागय लागलो साहेबानो ती मोजूच वाडयली. हांवें खरें मस्तेन चूक समजणी उसारल्याक म्हाका माफ करा म्हणा लागलो. आनी बिसाहेबान ताच्या तकलेर हात धरून दोगांक आशिर्वादीत केलें आनी म्हणा लागलो मोरी माय सदांच तुमकां सांबाळून दी, ताच्या मोगान ती वेंगून दी. मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फुडें आमी चिंता हें तेर्स कडच्यान आमकां कितें मेळटा. हें तेर्साचें भक्तीपण अधिकृत जावन 1520 जावन आमी आराम करना आसाव आनी तें पासारून आसाव. आनी तेर्साच्या भक्तीपणांत कितें आमकां मेळटा की म्हळ्यार पवित्र 3 रातीक ह्या सगळ्या रोजार मायच्या मिस्तेरांनी आमी मान करूंक शकता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा त्या 4 मिस्तेरांनी जावंक पुरो संतोश असो, दुख असो, आनंद असो आनी उजवाडाचे 20 मिस्तेर आमी म्हणटा आसतना संपूर्ण तरान पवित्र 3 रात जिवाळ आमचे थंय जाता आनी आमी तें भक्तीपणान नियाळटा. आनी आयच्या वाचपांत तुमी पळयलें जाल्यार मोरी मायक मेळिल्लो तो व्हरतो संदेश. मोरी मायक तो संदेश मेळटा आसतना मोरी माय त्या प्रमाणे तिका कोणेंच सांगोना तुका देवदूत येतालो तो संदेश दितालो आनी त्या प्रमाणे तुवें करी जाय म्हण सांगोना. ताच्या बदलाक तो अचानक संदेश येताना मोरी माय घबरली तरी उपरांत दैरान भरता केतना पवित्र आत्म्याची सकत तिच्या वयर रोंबल्या तेदना आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन ती मागोवन देवाचें उतर त्याचो देवाचो शब्द तिचे थंय पूत जावंक आसो. आनी त्या वेळार त्या उतराची परगटणी जाता आसतना ती संपूर्ण तरान त्याच घडये देवाच्या कुशेक कालती मान घालता. मोरी
एक आवय जावन काल्तिमान घालून आपल्या पुताक देवाच्या खुशेक काल्तिमान घालचे बी आपल्या गर्भांत ती वाडयता आनी उपरांत ते वाडयले बी ते दुराना ह्या संवसाराक येता देवाचो शब्द मनीस जाता मनीस जाल्या त्या जेजू सांगता मोरी माय कितल्या पुरबायतारान रावता आमी पळयलें जाल्यार त्या कावणेन तिजे गर्भी समवत एक विचित्र मिस्तेर जावन आसलो देवाची मांडावळ तेंच्या हातांतल्याचो सांगत नासतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती गर्भेस्त जाता मात्र न्हय उपरांत त्या प्रमाणे दुतान सांगल्या प्रमाणे देवाची मांडावळ तो जारी करता त्याच पुताचे जल्म जाता त्या कावणेर बेतलेहमाच्या कावणेच्या त्या गोट्यांत ताचे जल्म जाता आनी त्या द्वारी तो आमकां हर एकल्याकी पावो जाता हर एकल्याच्या जिवनांत आमकां मेळचो जेजू रावळ्यारान तो जल्मलो जाल्यार आमकां मेळटो नासलो व्हडल्या व्हडल्या घरांनी जल्मलो जाल्यार मेळटो नासलो तुमकां कळीत आसा रावळ्यारांक वचत जाय तर व्हडल्या व्हडल्या घरांक वचत जर कितले बरो बंदडी असतात ह्या दिसांनी मस्त वेळ राखचे पडटा कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी सेल्समॅन घराक येतात म्हणून थोड्या जाणांनी ऑटोमॅटीक रिमोट कंट्रोल गेटी केल्यात थंय CC कॅमेरान पळोवन काडूंकूच काडना थोडी गेट आमचो जेजू तसो न्हय गेटी भितर ह्या व्हडल्या रावळ्यारा भितर व्हडल्या मजबूत कट्टाडांनी आसचो जेजू न्हय बांदपानी आसचो जेजू न्हय खावणेन ती मोरी माय ह्या वेळा अपुरबायतारान देवाचो संदेश घेता आनी जुजेन सांगल्या बरें थंय वता उपरांत त्याच पुता काडून तेंपला ती वता आनी थंय सिमोन प्रवादीन म्हणलें आसा कडवळ उक्तें जातालें बलयन तोपतलें हें सगळें ती आपल्या काळजान जागोन धरता 12 वर्सांचो प्रायर आसतना तेच जेरुसलेमाच्या तेंपलान चुकोन गेल्या वेळार मोरी माय सरपडटा मोरी माय सोदता आपल्या घोवा सांगता जुजे सांगता वता आनी उपरांत जेजू म्हणल्यार म्हणटा पुता आमी तुका सोदून आसले हांव खंय तूं गेलोय खंय आसलोय म्हळ्यार उपरांत तिचो मोरी माय त्या पुताचे सगळे आटेवटे जाणा जावन ताचे पालन पोशण करता 30 वर्सां प्रायर आपल्या आवय बापायक सोडून परगट जिणयेक वता आसतना हर एका परगट जिणयेंत मोरी मायेचे सांगात तो सांगात ताका आसा मोरी माय ताचे सांगातात आसा म्हणल्यार रुजवात जावन आसा तेच कल्वार पर्वतार तो कुरीस होवन वता आसतना आनी ह्या वेळा मोरी आपल्या पुताचेंच कडवळ तें उक्तें जाता आसतना देखता आनी थंय जावन व्हडचें तें रगत आनी उदक त्या ससनाच्या नव्या जिविताची खुणा आमकां दिता आसतना मोरी संतोश पावता आपल्या पुता द्वारी हेरांक नवें जिवीत एक आवयचें काळीज दादोसकायन भरता एका दाराची कोडसाण जाल्यार आनी एका दाराची गोडसाण तिका मेळटा कित्याक कोडसाण आपलो पूत निरापराधी कांयच पातक करिनातलो तो त्या कुर्सार उमकळटा जाल्यार मरण पावच्या वेळार ती संतोष भोगता कित्याक हाच्या मरणाद्वारी नव्या जिविताच्या वाटेक साल्वसावाचे एक हातेर जावन तो आमच्या मुखार आसा म्हज्या भाव भयणीनो आज तीच मोरी माय आपल्या पुताक साल्वसावाच्या हातेर जावन ह्या संवसाराक दिल्ली त्या कुर्सा मनसार ताचो सांगातपण आपणेली आपल्या उचकार ताची निर्जीव कूड घेतली आम्हा सर्वांच्या कश्टांनी ती भागीदार जाता कशी ती भागीदार जाता म्हळ्यार हर एका वेळा आमी तेच म्हणटा आसतना आमकां आधार मेळटा मोठव्यान हांव तुमकां सांगता तेर्स म्हणल्यार देखून आमकां कितें फायदो तेर्स म्हणच्यान कितें आटापून आसा कितले पवित्रताय आसा पयल्यान बावडतान तेर्स करच्यांक विशेष कृपा मेळटलो जायत्या जाणांक आमी पळयलां मालगाडी तांचे जिवन इतले कश्टाचे जाल्ले जाल्यार दादोचकायन तेंची येतात कुर्पेचें जिवन तें जावन आसा तांचे थंय कृपा सदांच आसा देवाची कृपा तांकां पावो जाल्या तेच मनशांक विशेष दैवीक रक्षण आनी वर्ती कृपा पावो जातली दैवीक रक्षण कावाचें म्हणटा तेर्स रोजरमायचो तेर्स जावन आसा आमकां सगळ्या सैतांच्या विदोळींतले त्या संवसाराच्या नाडण्यांतले आमकां रक्षा कावाचें जावन आसा तेच करचे येमकोणा विरोध तेर्स एक बळवंत हातेर करून वायट नाश करून उडोवंक शकतली तांची पातकां करची उणी उणी जावन हेरेजीचे बळ मोडूंक तेर्स सकत दितालो हेरेजी म्हळ्यार देवा विरोध वेचांक आमच्यात वर्ता कार्यांक आडखळी घालच्यांक आमी मोडी जाय
आणि तांचे बळ उणें जाय तांचे कन्वर्टरपण जाय तांचे रुपांतर जायचे तर तेर्स आमकां बळवंत हातेर रोजार मायक खंडीत जावन आमकां सण घालची ना कित्याक त्याच्यात वर्त्या मोगाचो पूत आणि त्याच सांत जावन आसचो तसो साम लॉरेन्स ताची भक्तीक आमी जावन आसतना तीच रोजार माय ते सगळे कितें कडेन नाका जाल्लें वायट घडोवन आसा वायट एणे तेणें स्पंदन करन आसा ते सगळे मोडूंक आमकां हातेर जावन आसा हो तेर्स तेच करतल्यांक बरीं कामां सोडोवंक सकत आनी तांच्या आत्म्याक देवाची काकूट मेळटली तेर्स संवसाराच्या दळबारा आनी मोगात हांव तांची काळजामनां मेकळी करन सर्गींच्या वस्तूंक ताणें लालेशें करन त्या वरवीं तांकां शांतीपण लाभयतलो तेर्स गेल्ल्यांचे मुखामळ तुमी पळयत आसतना जायते मरणाक हांव येता आसतना हांवें पळोवचें आसा जायते जाणांची वळख आसा म्हाका आनी अशें आसा तांच्या तेर्स देखून तांचें शांतीपण तांच्या मुखाचो परजळ तांच्या थंय पळोवंक मेळटा तेर्स मुखांत म्हाका अर्पिल्ले आत्मे नाश जावचें नात म्हणटा तेच समयाक अर्पिल्ले आत्मे खंडीत जावन तेर्स मुखार नाश जावचें नात कोणाक तेर्साचें खरें भक्तीपण आसा तांकां मरच्या पयलें पयस सभेचे निमाणें सक्रामेंत लाभतले आडकात ते मरचें ना कित्याक तेर्सा मारी पात ताणें मागल्लें जावन आसा भावार्थांत तेच करचे ताच्या जिणयेंत सदांच देवाच्या उजवाडांत जियोंक शकतले आनी सर्गाराच्या सांताचें पून तांकां पावो जातलें संत भक्ताच्या वर्त्या चालींत आमी रावोंक संत भक्ताचें पवित्रपण आमी आपणावंक तेर्साचें भक्तीपण आमकां आदार जातलें तेर्साचें भक्तीपण आदार केल्यांक कुलगंधर्ली शिक्षा मेळची ना वा उणी जातली कोण पुणी तेर्स कर पुलगतील्या आत्म्या खातीर भेटयती तर त्या आत्म्याक हांव सर्गाक व्हरतलें म्हणटा मोरी माय तेर्साचे भक्तीपण आदारिल्ल्यांक सर्गार व्हरतो आनंद पावो जातलो तेर्साचे भक्तीपण आदार दिल्यांक ताणें मागिल्लें सर जेजू तावनो हांव ताका दिवयतली थ्रू मदर मेरी टू जिजस म्हणटा आमी मोर येता जेजू थंय हे ती दिवयतली म्हणटा तित्त बसवणी दिता कोण सकट तेर्साचे भक्तीपण परगडटात तांकां तांच्या गरजांनी कुमक करतली जायते वटेन आयकलां जावंक पुरो 3 कण तेर्स म्हणू 5 कण तेर्स म्हणू 1 कण तेर्स म्हणू हें कित्याक तांची खूब एक मोरी माय येताली आनी तांचे कश्ट हळू जातले तांकां आदार दिताली कोण सकळी तेर्साचे भक्तीपण परगडटात तांकां तांच्या गरजांनी कुमक करताली म्हणटा ती तेर्साचे भक्तीपण परगडतल्यांक तांच्या जिविता वेळार आनी मरण पावतना सर्गींच्या सगळ्या दळबरान तांच्या खातीर विनंती करूंक हांवें म्हज्या पुतात हांव देणी मागून घेतल्या तें बाग तांकां फावो जातलें कुरपेचें देणें मरण पावतना तांकां फावो जातलें तेर्साचें भक्तीपण आदारच्या सर्वांक म्हज्या एकाच देवपुताची भाव भयणी जावचें बाग फावो जातलें आमी कुटुंबाचो तेर्स म्हणटा आसतना पिरगेचें तेर्स म्हणटा आसतना ग्रोट्टालागी तेर्स म्हणटा आसतना आमी एकामेकाची भाव भयणी जावन तें स्पिरिच्युअल वायब्रेशन आमी एकामेका थंय पासारूंक शकतले हांव तेर्साचें भक्तीपण आदारच्यांक सर्ग खंडीत फावो जातलो साम दोमिनिकाक आनी भगवंतो आलानाक रोजार मायन दिल्ल्यो हो 15 बसवण्यो आमकां सर्वांकी जायत्या वर्ता तरान मोरये मायेच्या त्या मोगांत बरोवंक रोजार मायेच्या तेर्सांत आमच्या ह्या संवसारांत आयिल्ली विदोवळी आमच्या शेत समराची विदोळी प्रत्येक तरान आमची कामां कसलीं ती बंद पडोवंक कोणीय नाका जाल्यार प्रयत्न करनासत तर करा मागा रोजार माये कडेन तेर्साच्या वेळा विनंती करात आनी तीच मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनंती करून उणेपण आसलें आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगेजेनी आमच्या शेत समरा त्या तेर्साच्या भक्तीपणान भरती करून दिताली बरेंपण जायतें जातालें आनी देव आमचे संगत सदांच रावोन खऱ्या नितळ निर्मळ काळजांत आमकां एका कुटुंबाची भाव भयणी करून रचतालो आमेन. Wine बदलून दिताय अमृत पिवन आशीर्वाद मोचे सांगते जीवन पवित्र
kanso Bapa di tuka Belum dene ditu graça graça Jibit abai maka Mundo guwanso wainga kanso Bapa di tuka Belum dene ditu graça graça Jibit abai maka म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पतदार देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नग्या पवित्र विचारावा सरेस्पर मानून घेव बापा ओंकार मरेच्या हातांनी आमचे देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे घटणे हाडून आमचे जिवीत बदलोवच्या जिविता सारकें तुका मानतात असलें जा म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सर कळणीचो तोय आमी तुका देन वाचोवंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या जबाबदारी तुवें सगळ्या रस्ता आसतना मनशा कुळाच्या उदारगते खातीर त्या ओंकारमेच्या उदार एका पुता जल्म दिलोय ताणें आमचो असोय मोग केलो की ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जन्मणार बी नवें जिवीत आमकां दिले त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळा संसार आनी सर्गीचो सदळभर निरंतर गायतात तुजे मुखार सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 बापा खरंच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत आतकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
होप आवडता सगळं तुझ्या गुरसारी पूर्ण जीवन मोडावर वेंदुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सरगोड जय क्रिस्ता जय जय बापाचेच्या मनासो आणि पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंड आणि चडवाची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा त्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आणि फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा जेरा आयजक आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ही आमची मोगाची भुरगीं सोम्या तुजी मोगाची काकुतीची दाळची दिश्ट तांचे वयर घाल तांच्या कश्टांनी तांकां पाव तांची दुखां पुसून काड तांची पिडाक गूण कर तांचे तें आसले तेंते सावां गजाल आडकळी आसा ते सगळे सुडकेंत परिवर्तन जावं दी संपंतरान खरें नितळ निर्मळ काळीज रसूंक तांकां फावो कर खंयचे वंदवणे खंयचे दंडवणे खंयचे तेंते सावां आनी खंयचे ताळणी तांचे ते आयलारी ते सगळे पयस करन तांकां तुज्या मोगांत जाय जाल्यार रक्षण तूं दी हांव कर मरे देवाचे मागीर संगती भगेन दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रपियो सम आंतोनी आनी सम लॉरेन्सा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटोती तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. जेजून मोगाचे आणि आपुरबायचे प्रार्थना आमकां सिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगात आमी म्हणया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची दुखां मोगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी सर्गींच्या मागण्यांच्या सोडवणाऱ्याचे जो क्रिस्त जेणे बरो शानत रखतले आमकां तुज्या उदार काकुळजी सर पात काडले सुटय आनी सर आकात आणले वाठय सोम्याचे जो क्रिस्ता तुझ्या दमदुता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेपरमेन तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचो संतोषाचो आनी उल्हासाचो संकेत जावन अशे शांती एकामेकां थंय वांटून घेयात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते
मोगाच्या भाव भयणीन आनी भुरग्यांना पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त नित्यांकरी मरयेच्या उदारी आपलो जल्म घेवन सर्गा संवसाराच्या वर्त्या सुटके खातीर सदांच आपलो जीव दिल्लो जेजू होस आमच्या घरांनी आमच्या कश्टांनी आमच्या पिड्यांत आमच्या दुखांत आमच्या बनपासांत आमकां सुटका दिवंक आयिल्लो जेजू आमच्या मदगांत हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली सोमी मुसो गोडी काय नावणे म्हाका तरणे तरणासले घडे सोरो दिता म्हाका सोमी
आयक तूं गर्भेत जातली आनी एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका जेजू म्हणून नांव दवरतली. प्रार्थया. देवा आमच्या प्रेतेच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताच्या मरण आनी पुन्हा जिवनपण संतत बरे काळजान आमी परगडता. ह्या आमच्या चडवणीचे गुण हांगा भक्तेन नियाळून ह्या संवसारात जेजू त्याच्या संतोषाने कश्टाने आमी एकवटू आनी मेल्या उपरांत त्याच्या वैभवान वांटो घेवन पावो. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. भयणीनो, आयज ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आराधन चलोवन व्हेल्ल्या आनी पिडेस्तां खातीर मागल्या मानादेक बाप रिचर्ड क्वाड्रस सांतान्ना फ्रायरी पिचे असो आमी उपकार बावडता. देव बरें करूं म्हणटा. सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा, ह्या वातीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण दान दिल्ल्यांक तूं आशिर्वादान भर. ह्या पवित्र तळार आमी सेवच्या ह्या जेवणा मरेफात आमच्या कुडीक त्राण आनी बळ मेळोवंक, हें दान जावन दिल्ल्यांक आशिर्वाद लाभोवंक, दिसपडतो ग्रास लाभोवंक, पोटाक बुकेक आनी तानेन आशेतल्यांक पावो त्या मापान तान आनी भुगता मोवचे तसले खाण आनी पिवान लाभोवंक. ह्या पवित्र तळार आमी हें खाण जेवण सवल्या मरिफात आमकां भलायकी आनी घटाय लाभोवंक. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी पेटोवंक, ताणें दिले मुर्दोम आनी बऱ्यापणा खातीर देवाची आशिर्वादां भरपूर मापान मेळोवंक. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैतेवन मार्तिरा भाग्यवंत लोरेसा तरण्या प्रायस बावडता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचे खाते मागणे. वर्त्या पातळीन आमी तुजे सरशेन आयल्या. जिवो बावडत तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावं निस्कळपण आमच्या थंय परजळशें कर. आमच्या सरत मेक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपणा मेताकयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिले आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर. अनबावडत्यांक आनी बावडतान शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळगेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडयेत्मेच्या सर्गसांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. सांत लोरेसाच्या मजतीन बरेंपण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. सांत लोरेसाच्या विशेश कथकथीत मागण्या वरवीं एका सिस्टरीचे वेरिकोस गूण जावंक, पांयांत आसली दूख गूण जावच्याक, 18 जाणांचे तायरस गूण जावचे खातीर, 110 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 23 जाणांक केजीन जीक मेळोवंक, वाटेचे तक्रार निवारूंक वाट ताणें ना म्हूण जाणां जावंक, 12 जाणांनी वयटी एग्जाम बरें कर बरोवंक, 5 जाणांची पेंगटाची दूख गूण जावचे खातीर मागतात. 2 जाणांचो ताप सुटचे खातीर मागतात. 82 जाणांक बरें काम मेळचे खातीर मागतात. 11 जाणांनी आमाल पिवणें सांडूंक मागतात.
25 जाणांचे रीण फारीक जावचे खातीर मागतात. त्या गजालींचे पांयांचे शिरो समजावचे खातीर मागतात. एकल्यान आमाल पियण तावन आनी गुडका तावन संपूर्ण गूण जावन ताणें वाचचे खातीर मागतात. 20 आनी 6 जाणांचे ब्लड प्रेशर समजावचे खातीर मागतात. 6 जाणांची ताळ्याची दुगूण जावं. 30 आनी 2 जाणां बरी सैरीक लाभोंक. 14 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं सान लॉरेसाच्या कडेन मागतात. सान लॉरेसाच्या मजतीन 28 जाणांच्या घरांत समाधान आसूंक. 30 आनी 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक. 5 जाणांच्या बोरवेलांत बरें जर मेळोंक. 16 जोड्यांनी मोगान जियोंक. 22 जाणांची डायबिटीस पिडा गूण जावं. 8 जाणां भुरग्यांनी हट उणें जावं. 14 जाणांच्या वहिवाटांक जैत लाभोंक. सुनील म्हणल्यान पयशे पाटी दिवंक. 17 जाणांचे हार्टाचे ब्लॉक समा जावं. 21 जोड्या भुरग्यांक देणें मेळोंक. 4 जाणांचे इंटरव्यू बरी जावं. 15 जाणां भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावोंक मागते आसात. मागता सांत लॉरेसाच्या विशेष मजतीन 9 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक. 12 जाणां परगांवांत काम मेळोंक. एकल्याचे दान पडापड गूण जावं. 4 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावं. 3 जाणांचे पोटांतली दूख गूण जावं. 50 आनी 5 जाणांक विविध तेसां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. आमचे पासत मागया, हेरां तेसां पासत मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗನ ಗುಣಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲ್ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಡ್ದ ಗುಣ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೆ. ಈ ಜಾಗದ ಸರ್ವ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲರೆ. ಈ ಜಾಗಡಿತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿನಗಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಲಿಗೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಈ ಜಾಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತಲಿಗೆ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಆಶೀರ್ವಾದಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕಡ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. दयदा कै सोम्या दयदा कै तू सालोरेसाच्या मजतेन दयदा कै तू दयदा कै सोम्या दयदा कै लोरेसाच्या मजती आमच्या मागण्या ऐक जेजू. दयदा कै तू दयदा कै सोम्या दयदा कै तू सालोरेसाच्या मजतेन दयदा कै तू दयदा सोम्या काकू दकयमती सालोरेसा ये सोम्या आमच्या देवा सालोरेसाच्या मजतेन दयदा कै तू. शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक बागी मरण मरण सरकार तुजे सांगता ससना देवा होगळसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. मेळिल्ल्या उपकारां पासत नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जगुसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जगुसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जगुसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. मागलो उपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन बरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जगुसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांक विनंती कर आता आनी आमच्या
नमान बरी कृपेन बोलले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेम फळ जे ख्रिश्चन जेजू नमान बरी कृपेन बोलले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेम फळ जे ख्रिश्चन जेजू प्रत्येक ते बसोत नमान बरी कृपेन बोलले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेम फळ जे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंत लोरेस मार्तीरा मापसो तिविनातिक प्रार्थुया ये सर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेस आमच्या बळबळांच्या उज्याचेर जैत वराचे तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवशें कर म्हणून आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयन आयक मोचे मागणे आणि म्हजी बोब तुझे स्वामी तुमचे सवे आसून तुमचे सवे प्रार्थुया सर पदवेदरा सण देवा तुझी गण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक बावरत्यांक आशीर्वादीत करताय वडा मोगान सांबाळताय या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तुझी दयाळ दिश्ट कर पातका शिक्षा लावून रेवडलेल्या सर बांधपासांतले तांकां चडय मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता लोरेसाच्या मत्तेन मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बजलिकांत तुज्या दैवीक सावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळटली म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंत जावन जिवंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे आमेन या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं सत्तराची पिडा शिडा गुण जावं बरे भलायकी मेळोवंक पवित्र आत्म्याची देणे लाभोवंक जेजू क्रिस्ताच्या कडवळ्यांत वाडलें तें उदक निरागात आमकां सुटका आनी बाच्या विनी चडवानी दिवंक पवित्र आत्म्याची मजत मागया सर्वरन्नूना प्रीति सभेकु पवित्रात्मरे शक्ति नीडी ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू आमीन तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो आमीन तुमचे मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाटवरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आणि तुमकां आशिर्वाद दिवं सर्प देता देव बापा आसो आणि पुता आसो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आणि सदांकाल तुमचेर आसो खऱ्या वर्त्या मोगान रोजरमाच्या भक्तीपणान सदां तुमची कुटुंबां आनंदान करूंक वसोऱ्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडुका देवाच्या मंदिरा नमान नमान
घेवन कुसचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.